हे भुरगे केन्ना ना ना म्हणटले. एका गोऱ्याब्यान जे भाशेन एका भुरग्याचो ताळो आयकोंक घरच्यांचे कान आशेता, वडिलांचे कान आशेता, तसो आमचो ताळो आयकोंक आमचो बापूय, आमचो जेजू आशोन हा. बापाचो आवंडो तुजो आनी म्हजो ताळो आयकोपाक, आमच्या लागीं उलोवप करपाक. आमचो सुर्गीचो बापूय आमकां म्हणटा, तूं उलय आनी हांव तुका आयकता. ताका म्हणटा बापा सोवें आमचो संबंद. संबंद आहा थंयसर सदांच आमचें उलोवप आसता. संबंद आहा थंय आमी एकामेका लागीं उलोवप करता. तशेंच आमचो बापूय जो जावन आसा ओतमो आमकां दिसती पडना, पूण तो आमच्या सोवें सदांकाल पळयत ओतम्याच्या रुपान हाजीर आसा. आमचे भितर जियेता, आमच्या सांगाता आहा आनी आमचो ताळो आयकोंक, आमची उतरां आयकोंक तो आशेता. पूण बापा कडेन उलयतली जाल्यार आमकां उतर जाय ताणें आमकां जें बरोवन दवरलेलें आहा तींच उतरां. आयज ती उतरां शिकोंक, ह्या उतरां आमी वाडोवंक आनी चोडोंक आयज देवान आमकां हांगासर एकठांय केल्या. न्हय म्हूण तो आमचेर रागार आसा म्हूण, पूण तो आमचो मोग करता म्हूण. आयज आमी एक एकल्यान तेज्या मोगाची जाणवाय घेवपाक, तेज्या मोगाचो अणभव आमी करपाक आयज देवान आमकां हांगासर एकठांय केल्या. जावं आमी कोणा पासत मागता, जावं आमी आमच्या परिस्थिती पासत देवा कडेन मागता, आयज जें कितें आमचे आवंडे आहा, आमचे ओत्रेक आहा, हे बापा मुखार आमी दवरया. तो तयार आसा दोनी हात आपले विस्तारून आमकां स्विकारपाक, आमकां वेंगोवपाक. जे भाशेन आमी आयकलां एक बापायची आनी 2 पुतांची खबर. वेंचीक पूत आनी तो बापूय जो आशोन रावता आपलो पूत येतलो आनी हांव ताका वेंगयतलो म्हूण, तेच भाशेन सर्वेस्वर बाप तुका आनी म्हाका रावता. केन्ना आमी ताका उलो मारतलीं ताज्या उतरांतल्यान, केन्ना आमी ताज्या सोरशी लागीं येतलीं आनी तो आमच्या सोरशी लागीं येवन आमकां वेंगयतलो म्हूण. बापा तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. आयज ह्या वेळार तुज्या उतरांतल्यान जी समजणी तुवें आमकां दिल्या, तूं आमचे हे अंतरेक काळजाचे आयकता आनी आयकल्या म्हूण आमी सोत मानता बापा. ह्या वेळार कसलेय आमचे प्रॉब्लम्स ते आसूं दी, कसलेय आमचे काळजाचे आवंडो तो आसूं दी, तो आवंडो तूं बापा मुखार दवर. वो बापूय तुजो सोर्गींचो, तुजो रोचणार बाप तुका आयकता आनी तुका वेंगयता म्हूण आमी भावार्थान सोत मानया. आनी आमच्या मोदें तो आसा म्हूण आमी भावार्थान सोत मानया. कित्याक दोगां वो तेगां जेन्ना जेजूच्या नांवान एकठांय जाता, तूंय तो आमच्या मोदेकात हाजीर आसा म्हूण आमकां ताचें उतर सांगता. आनी आयज आमच्या काळजाचो एक एक अंतरेक ताच्या कानार पडला आनी जेजू म्हणटा तूं भिये नाका, हांव तुजें सांगात आहा. संवसार तुका म्हणत घोडेक म्हाका तुजी गरज ना, पूण हांव तुका म्हणटा तूं म्हजो भुरगो, तूं म्हजी धूव, तूं म्हजो पूत. हे भाशेन तुका बाप सोर्गींचो जेजू वेंगयता, आपणायता. आयज जे जेजून आमकां आपणायला, वेंगयला, हाचो नियाळ आमी करया. एक्सपिरियन्स आमी घेवया तेज्या उतरांतल्यान. पवित्र पुस्तकान आमकां खंयसरूच दिसती पडना बापूय आमचे रागार आसा म्हूण. पूण दर एक पान हे पुस्तकाचें आमी उक्तें करता, बापाची बरी खबर आमी पळयता. जेजून आमचे पासत कितें केलां ती बरी खबर आमी पळयता. आनी ही सगळी जेजूच्या कोश्टांची खबर, बापाचो मोग आमचे सोवें. आयज जे कोश्ट आमी जेजून घेतल्या ते आमी दोळ्यांनी तर पळयता जाल्यार हे कोश्ट बापाचो मोग आमचे सोवें. आयज हो काळ आमी मनयता प्राचीत काळ म्हूण, जेजूच्या कोश्टांचो काळ म्हूण. हे कोश्ट जेजून घेतले खरे, पूण ह्या कोश्टांतल्यान आमकां समजणी येता बापूय आमचो कितलो मोग करता म्हूण. हो जोड 12 दीक खुरीस जेजून आपल्या खांदार घेतलो आमच्या कोश्टांचो, ही निशाणी जावन हा देवाच्या मोगाची तुका आनी म्हाका लागून. माथ्यार ताणें हो कांट्यांचो खूब मुकूट घेतलो, ही निशाणी बापाचो मोग तुका आनी म्हाका लागून. आयज आमी जेजूचेर नदर मारता, उतराची समजणी नासतना आमकां दूख जाता. कित्याक म्हूण जेजून माथ्यार कांट्यांचो मुकूट, जेजून तर माथ्यार कांट्यांचो मुकूट घेवंक नासलो, तुका आनी म्हाका सुटका नासली. आयज आमी पळयता दोनी हात ताचे खिळायले, पिजले ताची कूड,
आमकां दिसता एक कोश्ट आनी आमी म्हणटा जेजू तुवें म्हज्या पासत कुर्सार मार घेतलो सगळें घेतलें, पूण ही निशाणी जावन हा बापाची मोगाची तुका आनी म्हाका लागून. आयज आमी सगळीं नियाळ करुया जेजूच्या कोश्टांची. आयज जे भाशेन आमचो जो बाप आसा हो संबंद तुटलेलो, वो मोगान बापान वो कसो जेजू उदेशी घडोवन हाडला, ह्या घडणेचो नियाळ करपाची. ही शिकवण न्हय फकत म्हाका नॉलेज मेळोवपाक, पूण ही शिकवण म्हाका समजुणी मेळोवपाक देवान म्हजो कितलो मोग केलो. पवित्र आत्म्याचो सांगात आयज तुज्या आनी म्हज्या सवे बापाचो मोग अणभवपाक, बापाच्या मोगान आमी अदीक आनी अदीक भिजोन रावपाक. आज जे कोश्ट आमी पळयता जेजूचे, जे त्रास आमी पळयता जेजूचे आनी आमकां वयर रडोंक येता, पूण ह्या कोश्टांतल्यान ह्या दुखांतल्यान बरी खबर आमकां जाली की जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. आनी ह्या पुनर्जीवनपणा उदेशी तुका आनी म्हाका ताणें सासणाच्या सासणांक मरण येना तसलें जिवीत ताणें हें म्हाका आनी तुका दिलें. आज ह्या पुनर्जीवनपणाच्या मरणाचो आमी नियाळ करुया, ताच्या कोश्टांचो नियाळ करुया आनी समजुणी घेवया हातूंतल्यान बापान आमचो कितलो मोग केलो. बापान आमकां आमी पातकान आसतना पासून ताच्या पुताच्या रोगता उदेशी आमकां स्विकारली. वो जालो त्या बापायचो मोग तुका आनी म्हाका. ह्या मोगाची जेन्ना आमकां अणभव आसतलो, खात्री आसतली, तेन्ना की आमच्या जिवितांचे संबंद तुटलेले हा रागाक लागून, द्वेसाक लागून, खुनातकायेक लागून, ह्या मोगांतल्यान हे सगळे संबंद देव आपल्या उतरांतल्यान घडोवन हाडटा हाचो बरवसो आमी घेवन रावपाची. सर्गींच्या बापा तुका आमी दिनवासता बापा, तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की तुवें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां वोंपून दिलो. आयज दर एका दिसा आमकां एक चॅलेंज आहा, आमकां एक हें झूज आहा, कशें म्हूण आमी वायटाचेर मोगान झोयत उरतलीं, कशें म्हूण आमी जे संबंद तुटलेले आहा, एकामेकाचे आमी रागान बोललेलीं आहा, एकामेकाची आमी खुन्नाटकायेन बोललेलीं आहा आमच्या काळजांतल्यान, हातूंतल्यान कशीं म्हूण आमी वयर सोदतलीं, पूण हो मोग जावन आसा तुजो बापा आमकां ह्या सगळ्या वायटांतल्यान भायर काडपाक. आयज ह्या मोगाची वळख जितली आमी घेतल्या तितली आमकां पावना बापा, पूण आयज आमी सोत मानता ह्या शिकवणेंतल्यान, ह्या रितीरांतल्यान, ह्या उतरांतल्यान तूं आमकां सासणाच्या सासणां सोडयताय आनी त्या मोगाची आमकां अणभव दिता, जाणवाय दिता की आमी हेजे फुडें आनीक प्रयत्न करतलीं तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सांगातान की आमी आनीक त्या खुन्नाटकायेन, त्या रागाक आनीक आमच्या जिवितान जागो दिवची ना म्हूण. कोणूय तुमच्या जिवितान तुमकां तांचो राग आसत, कसल्याय कारणांक लागून तुमचे संबंद तुटले आसत, पूण आयज जेजू हे सगळे संबंद तुमचे बांदून हाडटा आपली एक आमकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवन. आयज आमी सगळीं तयार जावया पवित्र आत्म्याच्या आदारान ते इन्स्ट्रक्शन जे देवान आमकां दिल्या ताच्या उतरांतल्यान ताका पाळो दिवन ताचे शक्तीन, ताच्या बळान आमी ते सगळे ओवरकम जावपाक. जेजू तुका आमी आर्गां दिता, बापान आमचो कितलो मोग केलो, तो तुवें मोग आमकां तुज्या जिविता उदेशी, तुज्या चाली प्रमाणे, तुजे कोरणे प्रमाणे आयज तुवें आमकां दाखयला जेजू. आनी आमी त्याच रस्त्यार, त्याच मार्गार चलपाक, त्याच उतरान चलपाक तुजी कृपा तुवें आमकां फावो केल्याय म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता जेजू. पवित्र आत्म्या तूं आमच्या सांगाता आसाय, तूं आमकां शिकयताय आनी तूं जाण हांव जेजू पवित्र आत्म्या आमच्या काळजाचे आवडे, आमच्या काळजाची गरज, आमच्या जिविताची गरज, हे सगळे तुज्या उतरा प्रमाणे तुवें आमकां सगळें फावो केला म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणे दिता आनी तुजेर आमी पातयेता पवित्र आत्म्या. कित्याक तूं जावन आसाय स्वताचो आत्मो, तूं जावन आसाय बापाचो आत्मो, तूं जावन आसाय जेजूचो आत्मो जो आमचे भितर जियेता आनी सगळ्या वायटांतल्यान तुवें आमकां सुटका दिल्या आनी विथ युअर एबिलिटी यू हॅव हेल्प अस टू ओवरकम एवरी ट्रायल्स ऑफ आवर लायफ. होली स्पिरिट वी थँक यू एंड वी प्रेज यू. We make this prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आमकां अजुनूय बूक आहा देवाच्या उतराची? आसा वो ना? आसा. सो बूक आसता तेन्ना कितें जाता? जेवणाची भूक लागता तेन्ना आमी कितें करता? जेवणाची भूक लागली आमकां शीत दिसती पडटलें. जेवणाची भूक लागली नुस्तें कोडी दिसती पडटली, वय ना? कोणाक भाजलेले लायक भाजलेले इमॅजिन करतली, वय कोणाक कोडयेतले लायक ती कोडयेचे इमॅजिन, येसो ना? आतां भूक खंय लागल्या? भूक खंय लागल्या?
चित्ता कोण? हां सांगात. भूक कोणाक लागता? पोटाक. चितना कोण घडयता जेवणाची? हां हां समजले. भूक लागता पोटाक, चितना घडयता मन. आता हे जालें फिजिकल जेवण. कोण आसता? प्रेज गॉड. आता ओथम्याची भूक कोणाक लागतली? ओथम्याची भूक कोणाक लागतली? ओथम्यांक. करेक्ट. पूण आता कल्पना घडोवंक जाय कोणें ओथम्याच्या भुके प्रमाणे? मनान. सो मन जेन्ना कल्पना घडयतलें ओथम्याच्या जेवणाची खबर, जी उतराची खबर, सो मनान निर्णय घेवचो पडलो ना. सो आतां तुमी डिसिजन करचें पडलें ना. आमकां ओथम्याचें जेवण जाय जाल्यार मनान तयार जावंक जाय. वो हें जेवण हांव घेता भितर. आसा तुमी तयार? गे मातशी 30 मिनटाची मातशी झेम मेवल्यार पुरो. भुकेच्या टायमार आमी सगळीं झेमेता एक्टीव जातात सारकी. सगळे सेन्सीस एक्टीव. खंय खंय वास येयलो कोणाचे 10 घरां मागीर कोणाच्या घरान जेवण शिजता हांगा वास येता. कित्याक? पोटाक भूक आहा. आनी पोटाक तर भूक ना, कोणागेर कितेंय बाजूनी आमकां फरक पडना. कित्याक? ती गरज ना न्हू. समजतात तुमी? सो आतां आमी कुडीचें जेवण बरें करून जेयल्या. करेक्ट. बरें करून म्हणजे जेयल्या, जावं तें वेज, बट स्टील पोट भरून जेयल्या. आतां आमी तयार जावया ओथम्याच्या जेवणांक, जावं ओथम्याचें भुकेचें जें जेवण आहा, जें देवाचें उतर, एका आमी तयार जावया. तयार आसात तुमी? कोण आसा ती व्हडल्या ताळ्यान म्हणुया हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. 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 थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. ओके. देवान आमकां हो सोबीत सोयीक दिला, वो रेतीर फावो केला, उतरां फावो केले आमकां. आपली जी जिवी, येसो न्हू, देवाचें उतर जावन आसा जिवें. गॉड्स वर्ड इज लिव्हिंग, एक्टीव, डबल एजिड वर्ड, ऑपरेटीव, एनर्जायझिंग. येसो न्हू. सो जेन्ना तूं बसला आनी तूं तें उतर आयकता, इट इज नॉट अ डेड वर्ड कमिंग टू यू. इट्स अ लायव्ह वर्ड इज कमिंग टू यू. जिवें उतर तुका येता. जे उतर देवाचें आमी आयकता, जे बरयल्लें उतर देवाचें आमी आयकता, तें उतर जावन आसा जिवें उतर. समजता? फॉर एग्जाम्पल आतां आमकां घरान कितें कटींग करूंक जाय. इफ वी हॅव टू कट समथींग, कितें कट करूंक जाय जाल्यार आमकां कितें जाय? नायफ जाय. वय वो ना? नायफ ना जाल्यार तें कटींग जावपाचें ना. सो आमकां नायफाची गरजूच आहा. म्हज्या जिवितान कसले तर बांदपास बांदून पडलेले आहा. म्हज्या जिवितान कसले तर कोटा जावन पडलेले आहा, स्ट्रॉंग होल्ड्स बांदून पडलेले आहा, कसल्यो कसल्यो चिंतना बांदून पडलेली आहा म्हज्या जिवितान. हांकां कातरून उडयतले जाल्यार म्हाका कितें जाय? देवाचें उतर जे दोनी वाटेनी पाजलोली तोर्सादे परस ओदीक शार्प. वय वो ना? नॉट जस्ट डबल एजिड स्वॉर्ड, शार्पर देन दी डबल एजिड स्वॉर्ड. हालेलुया. सो आतां तूं हांगा बसला खरो, तूं उतर आयकता खरो, पूण आमकां समजणी आसूंक जाय हें उतर जावन आसा दोनी वाटेने पाजलोले तोर्सादी भशेन ओदीक शार्प. समजता? ओदीक शार्प म्हणटा एका. कितें म्हणटा तें? धारेचें. ओदीक धारेचें. कसली तुज्या जिवितान एक सैतानान दर एक कोटा बांदून दवरलेलें आहा, एक तुज्या जिवितान एक स्ट्रॉंग होल्ड बांदून दवरलेलो आहा की तुका दिसता हें तुटचें ना, हें मोडचें ना. समजता? पूण देवाच्या उतरा मुखार कसलेंच कडप तिगचें ना. हालेलुया. देवाच्या हाजीरपणान खडपाचें कितें जाता? मेणा भशेन तें विरगोन वेता. हालेलुया. ही जाणां तुमी समजणी आहा तुमकां? एवरी माउंटेन शाल मेल्ट लायक वॅक्स इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. सो वेन यू हॅव द वर्ड ऑफ गॉड इनसायड ऑफ यू, यू हॅव गॉड हिमसेल्फ इन यू. येस ओ नो? युअर बॉडी इज द टेम्पल. तुजी कूड जावन आसा पळय ओत्म्याचें मंदीर, आनी बापाचो ओत्मो तुज्या भितर वस्ती करता. सो तूं आतां खंयसरूय वच, ओत्मो घरा आसतलो फाटल्यान? कोण वयता तुज्या सांगाता? देवाचो ओत्मो, देवाचें हाजीरपण तुज्या भितर चलोन वेता. सो तूं आतां खंय पावलें, तुका म्हणटा कितलें व्हडलें खडप म्हज्या जिवितान आयलां. हें तूं आतां खडपाक कित्याक व्हडलें म्हणटा? कित्याक तुका खबर ना तुज्या भितर कोण आहा पळय तो. आनी तुज्या भितर आसा तो संवसारान आसलोल्या ओदीक बलिश्ट. हालेलुया. सो तुज्या भितर जेका घेवन तूं भोंवता तो जावन हा कोण? ओदीक बोली, जेच्या मुखार कसलेच खडपाक उबें रावपाक शक्ती ना, परवानगी ना. हालेलुया. सो म्हाका जाणा जावपाक जाय की म्हज्या भितर कोण आहा तो. कशें गमतलें? तुज्या भितर कोण आहा तो?
उतर तुका सांगतलें देवाचें, तुज्या भितर कोण हा पळय तो. जोरी तर म्हाका खबर ना म्हज्या भितर कोण हा तो. शेजारी म्हणटलो आयज कितें जालां, बरेंशें दिसना तुजें आयज तोंड, आयज बरें एक्टीव ना अशें. शेजारी म्हणटलो वय ना, आतां तूं चिंता कित्याक हेणें अशें म्हणलें गाय, कितें जालां गाय म्हाका, तूं सोदां भशेन बरें एक्टीव ना मरे, ओ ना मुगो, कितें जालां, कसलें टेंशन हा, जिवाक बरें दिसना, अशी बरें सुटसुटीत काम जातालें, आयज तुका पळयता बरें एक्टीव ना. फ्रेंडां म्हणटलीं, आमची घरचीं म्हणटलीं, आतां तुज्या मनान कितें चलता, कित्याक अशें म्हणलें. आरशान वचोन पळयता कितें जालां गाय, उठोन बसोन पळयता भितर कितें खुणा जाता गाय, आमी खुणा सोदता ना, ती पासून आमी सोदून काडटा पळय ना. आनी पळयत पुस्तक कितें म्हणटा, तूं तुज्या मनान पळय कितें चिंत्ता तूं तेच भाशेन जाता. आतां तूं सोदताय खुणा तुज्या भितर, कित्याक तेणें म्हणलां न्हू तूं एक्टीव ना म्हूण, तूं सुटसुटीत ना म्हूण. तुज्या शेजाऱ्यान तुका सांगलें न्हय, शेजारी म्हणजे कोण, तुज्या घराच्या सायडीक रावता तोच न्हय, कोण तुज्या सोर भोंवती हा पळय तो तुजो शेजारी. सो आतां त्या शेजाऱ्यान कितें म्हणलां, तूं बरें आयज एक्टीव ना, तूं आतां एक्टीव ना. एक्चुली तुज्या मनान तें येवंकूच ना, पूण तुका कोणें म्हणलें, त्या मनशान. तेज्या उद्देशी कोण उलयलो तुजे कडेन, तेज्या उद्देशी तुजे कडेन कोण उलयलो, गेट बिहायंड मी सेटन म्हणूंक ना पेद्रूक. पेद्रू सोयतान कोणाक म्हणलें, जेजून कोडसोर सोयताना म्हणलें तेणें. कोणाक म्हणलें तेणें, पेद्रूक म्हणलेलें ना. पेद्रूचे उद्देशी कोण उलयलो, सोयतान उलयलो. आतां ह्यो शेजारी तर तुका देवाच्या उतरा प्रमाणे मॅसेज दिना, पूण तुका मॅसेज दिता कितें, आयज बरें तूं सुटसुटीत ना, कितें जालां, समजता. सो आतां तें सुटसुटीत ना तें उतर खंय गेलां, मनान गेलां, आनी तें आतां कॅसेट तुजें चालू जालें. आतां तूं चिंता कितें जालां काय म्हाका, तूं बसोन पळयता, तूं उठोन पळयता, तूं ब्रीथ करून पळयता, हे ब्रिदींग तर सारकें हा, चलोंक तर जाता, कित्याक म्हणलां. नाव यू आर चॅकींग द सिम्टम्स इन युअर बॉडी वीच यू डोंट फायंड, बट नाव यू आर चॅकींग. तूं आतां चॅक कोत्ता कित्याक तेणें म्हणलां म्हूण. आतां तुज्या भितर सिम्टम्स उलयता वा तेची उतरां उलयता. आतां तेजी उतरां तुजे कडेन उलयता, तूं तें मनान चिंत्ता. आतां पळयत पुस्तक कितें म्हणटा, तूं पळय कितें चिंत्ताय सो आर यू. तूं पळय कितें चिंत्ताय तुका तेच भाशेन फावो. येसो न्हू. ओदो आमी जेन्ना इल्लो हो टायम जेन्ना आमी उलयतालीं तेन्ना आमी कितें म्हणलेलें, जें कितें आमी चिंता ते भाशेन आमी जाता. देवान जेन्ना म्हणलें काळोख देव आपल्या दोळ्यांनी पळयता, कितें पळयता, काळोख पळयता, तरी आसतना देव कितें म्हणटा, उजवाड जा. समजता. पूण आमी कितें सोदता, जें आमकांय गमोन येना, पूण तेणें म्हणलां काळोख जाला म्हूण म्हज्या जिवितान आमी काळोख सोदता वय ना. पूण आमकां देवान अधिकार दिलोलो. जेन्ना तेणें म्हणलें तूं आयज बरें सुटसुटीत दिसना, कॅन्सल इट इन द नेम ऑफ जीसस. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. I am strong, I am healthy, I am wealthy, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. म्हटलें आमी बसताना चिंता कित्याक म्हणलां, कितें जालां गाय, येसो न्हू. हे भशेन जायना. आनी आमी वयल्यान दुसऱ्यांक विचारता, तुका कशें दिसता हांव कशें आहा तें, येसो न्हू. आमी दुसऱ्याची गॅरंटी घेता, तुका कशें दिसता हांव एक्टीव आहा गो, हांव सारकें आहा. आमी दुसऱ्यांक विचारता. पवित्र पुस्तक तुका कितें सांगता, यू आर हेल्दी, यू आर वेल्दी, यू आर अनॉयंटेड, यू आर हायली फेवर्ड. ह्यो जावन आसा देवाच्यो बासावण्यो. लांब आवका पासो देवान आमकां रोचल्या. समजणी येता, येता समजणी येवना. सो आमी दिसपट्टे आमच्या जिवितान कसलीं उतरां आयकता, कसलीं उतरां आमी रिटर्न उलयता, आनी कसल्या उतरांक आमी चिंतनांनी बदलता. इट्स ऑल डिपेंड वॉट वी डू. आमच्या जिवितान कसलेंच वायट बरें कितें येतलें जाल्यार कारण आमीच रिस्पॉन्सिबल आहा कसलीं उतरां. ताका लागून देवाचें उतर आमी जाणा जावपाक हें आतां कित्याक आमी शिकता, बिकॉज वी हॅव टू नो द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर आमी जाणा जावंक जाय की उतर म्हज्या विशीं कितें सांगता. हालेलुया. आमी हांगासर एकठांय जाता देवाच्या उतरान वाडोंक आनी चोडोंक. कित्याक लागून हे उतरान आमी जितलें वाडटा, एज वी सेड अर्लियर ऑल्सो, आमच्या मनाची नवसरणी जाता. जेन्ना आमकां दुसरो मनीस उतरां दिता, तुका उतरा प्रमाणे खबर आसूंक जाय, इज दीस अलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड, वेर आय शूड रिसीव इट ऑर आय शूड रिजेक्ट इट. चॉयस इज योर्स. येसो नो. चॉयस आमचें आहा, आमी तें स्विकारपाचें ओ आमी तें नाकारपाचें. कित्याक देवान आमकां सगली पदवी दिल्या, टू एक्सेप्ट ऑल्सो or to reject also. पूण देवान जे भाशेन आमकां पदवी दिल्या, आमी ते भाशेन त्या पदवेचो उपयोग करूंक जाय. हालेलुया. जे भाशेन आमी शिकतालीं संबंदाची खबर, येसो न्हू. संबंद तुटटा कित्याक लागून मोग ना म्हूण, ओ कितें तरी तेजें म्हाका मानना, म्हजें तेका मानना. करेक्ट. ह्या स्टेजीर पावल्या उपरांत आमचे संबंद
तुटता. आतां तुटलेल्या संबंदाक आतां घडोवन कशी हाडटली? देवाच्या उतरांतल्यान. करेक्ट हा, देवाच्या उतरांतल्यान. पूण इन्स्ट्रक्शन, एज आय सेड, आमकां सुचोवण्यो येतल्यो. त्या सुचोवणेच्या प्रमाणे आमकां एक्शन्स घेवंक जाय. त्या सुचोवणेच्या प्रमाणे आमकां कोरणी करची पडटली. आनी त्यो तर कोरणी करीत 1 2 3 4 आमी फॉलो करीत जाल्यार आमकां तेजो परिणाम दिसती पडोन येतलो. जरी तर आमी कोणाचोय राग घेवन कितें दिवचें पडलें? कितें दिवचें पडलें? बोगसोणें. दुसऱ्यान म्हाका वायट, सपोज दुसऱ्यान म्हाका वायट केलां, ओके, ओ मे बी हांवें कोणाक वायट केलां. सो आतां हांवें जेन्ना दुसऱ्याक वायट केलां जाल्यार म्हाका आतां कितें करचें पडलें? हांवें बोगसूचें पडलें. येस ओ नो? कोणेन तर म्हाका वायट केलां, हांवें बोगसोणें दिवचें पडलें. येस? सो फॉरगिवनस, बोगसोण्याची खबर मेन म्हणल्यार. आतां आमी देवाचेर वायट केलेलें सुरवातेक जे भशेन देवान आमकां रोचलेली आनी जे भशेन देवाक जाय आसलें आमी जियेलीं ते भशेन ना. एका मनशाच्या उतोरमोडण्यांक लागोन ओ पातकाक लागोन जायतीं आमी पातकी जालीं. बिकॉज ऑफ वन मॅन्स डिसओबिडियन्स मेनी वर मेड सिनर्स. आनी कोण तो सुरवातेक? आदाम. सो त्या पातकाच्या सोयंबाक लागोन आमी कितलेंय बरें कर, आमचे कडेन बरें करपाक जायना. जातालें? रोमकाराचो 7वो आविसवर आमकां म्हणटा आमी कितलेंय पासून तर दुसऱ्याक बरें करूंक सोदता, आमकां बरें करूंक जायना. तेका लागून आमकां पयलें कितें गमचें पडलें की देवान आमकां बक्षिलां. फॉर एग्जाम्पल, कोणें आमकां वायट केलें, आमकां बोगसोणें दिवंक जातलें? जाता आमकां? इजी हा? कोणें आमकां वायट केलें, आमकां बोगसोणें दिवंक जाता? कॅन वी फॉरगिव? काल आमी जे भशेन शिकतालीं, जायते फावटी आमकां कोणें दुखयलें, वी से इट्स ओके, लेट इट गो. बट समवेअर इनसायड वी आर हर्ट. करेक्ट न्हू? आतां कोणें आमकां कितें वायट केलें आनी बोगसोणें सपोज तेंच्यांनी सॉरी मागलें, आमी म्हणटलीं इट्स ओके, लीव इट, सोडून घाल, इट्स ओके. बट खंय ना खंय आमकां तें दूख भितर आसा. कितल्याय वर्सांनी तरी आमकां तो उगडास येता. एका आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे बोगसोणें म्हूण मानूं येता काय? देवाच्या उतरा प्रमाणे बोगसोणें तर आमकां समजतलें. पयलें समजोंक जाय देवान आमकां कशीं बक्षिल्ल्यान. कितें समजोचें पडलें? देवान आमकां कशीं बक्षिल्ल्यान. सपोज इफ यू गो टू सी, आतां रोमन्स 3 यू गो. फ्रॉम 10 वर्स. Okay, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understand. There is none that seek after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that do good, no, not one. Can you read in Konkani from 10, 11, 12? बरो मनीस म्हणलोलो एकलो पर्यान ना. ओके. सगल्यांनी बरो मार्ग सोडून सोडला. बरो मार्ग कितें केला? सगल्यांनी वो थोड्यांनीच. कोणें केला? सगल्यांनी वो थोड्यांनीच. सो आमी येता तितून सगल्यांनी. सो आमी कशी आहलीं पयलीं? सगल्यांनी बरो मार्ग सोडून सोडला. पूण बरो मार्ग कोणाचो? तो आमी कितें केलोलो तो? परत्यान वाच पळोवया. 11, 12, 10 सोड. 11, 12. शाणो कोण ना, देवाक सोदतलो कोण एक ना. सगल्यांनी बरो मार्ग सोडून सोडलो. सगल्यांची चाल जावन गेल्या नोश्टी. सगल्यांची चाल जावन गेल्या नोश्टी. ही कोणाची खबर? ही एका टायमाक तुजी आनी म्हजी खबर, एका मनशाची खबर. आमी बरो मार्ग सोडून सोडला. आनी तो बरो मार्ग जावन आसा कोणाचो? देवाचो. पूण हो मार्ग आमी कित्याक सोडला? कित्याक आमच्या भितर कसलो सोयंब आसलेलो? पातकाचो. सो आमी कितलेंय बरें करपाक सोदूंक आमचे कडेन बरें
जायना आहलें. समजणी येता? ही आतां गजाल कोणाची? एका मनशाची. समजता? ही गजाल एका मनशाची जेजू आमच्या जिवितान येवच्या पयलींची. समजणी येता? ओके, फुडें वाच सिस्टर. 12th वर्स, 12th यू रेड. बरो मनीस मोडलोलो नाच, ना एकलो पर्यंत ना. एकलो तरी आसतलो, तातूंत हांव हां काय? म्हजें नांव हा, तुमी तुमचें सोदात. हांव म्हजें सोदतां. एकलो पर्यंत ना बरें हा, म्हजें हां दिसता समवेर. तुमचें कोणाचें हां काय? तुमची नांवां पळयात, मेवता जाल्यार तुमच्या पळयत पुस्तकान. तुमची मेवता कोणाची? आसा कोणाची नांवां? सो आमी सगलीं येता तातूंत? हां, समजता? ही जावन आसली आमची जिविताची खबर एका टायमाक जेन्ना आमकां जेजूक आमी स्विकारच्या आदीं. समजता? बरो म्हणलोलो एकलो पर्यंत ना. बरो मार्गार चलपी म्हणटा तो एकलो पर्यंत ना. बरो मार्ग आमी सोडून सोडला. म्हणजे कितें मार्ग आहलो, पूण आमी सोडून सोडला तो मार्ग. हालेलुया. ह्या मार्गार चलतलो जाल्यार कसली चाल आमकां जायी? नितीवनपणाची. समजता? देवाच्या मार्गार चलतले जाल्यार कितें जाय आमकां? देवा सारकिली आमी जालेली जाय आहलेली. वय ना? नितीवन आमी जालोली जाय आहलेली. पूण नितीवन नासतना, एक पातकी सोयंबाची आसतना देवाच्या मार्गार आमी चलतेली? हां, 12th वर्स कंप्लीट जाली. ओके, कॅन यू गो टू टायटस 3:3. Okay. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lust and pleasure, living in malice and envy, hateful and hating one another. Go AMP. Okay. For we too once were foolish. नेणार कशी? foolish म्हणजे कितें? नेणार कशी? disobedient, पाळो दिना पळय तसली. deceived, फटवलेली. enslaved to various sinful desire and pleasure, गुलाम जालेली वेगवेगळ्या पातकी वंडावणेंक आनी संवसारी वंडावणेंक कशी. spending and wasting our life in malice and envy. spending and wasting our life in malice and envy. रागान, खुनाटकायेन, द्वेसान आहली. कोणी? आमी एका टायमाक. हेटफूल, हेटिंग वन अनदर. कसलो आहलो आमचो स्वयं? कसलो आहलो आमचो नेचर? कितें करताली आमी? एकामेकाक द्वेस करताली. बरें दिसता न्हू आयकोन हें? ना सिस्टर, हांव कशेंच करिना हे भाशेन. हांव खूब बरें, कितलें हांव दुसऱ्याक बरें करता, पूण म्हाका सगलें वायट जाता. पूण कोणाच्यानूच बरें कितें करूंक जाता आहलेलें जेजू नासतना? कोरी कोणाक काय जेजू नासतना बरें? आमकां मिनटाक सेकंडाच्या सेकंडाक आमकां जेजूची गरज. देवाचें उतर जावन आसा एक आमकां ओत्मीक आरसो, जे आमचें जिवीत जे भाशेन आमी जियेतालीं आमकां तेंय दाखयता. कशे भाशेन आमी आतां क्रिस्ता सवे जियोचें तें आमकां दाखयता. हालेलुया. सो ह्या आरशान जावं ह्या मिररान पळोवपाची तुका आनी म्हाका गरज ना. दर एका घोडेक ह्या आरशान पळोवपाची तुका आनी म्हाका गरज. वो आरसो तुजें आनी म्हजें जिवीत दाखयता. हालेलुया. कॅन यू रीड इन कोंकणी? तर आमकां एका वेळार देवाची सारकी वळख नासली. केन्ना ती? आमकां एका वेळार देवाची सारकी वळख नासली. देवाची खोशी आमी करिनासल्यो. देवाची खोशी आमी करिनासल्यो. आनी आमी जेन्ना ह्या उतराची समजूण येवच्या पयलीं कितलें व्हडलें तोंड उगडें करून आमी म्हणटालीं की हांव सगलें देवाक मानवता तें करता. हांव म्हजो सगलो वेळ इगर्जेन सारता. हांव म्हजो सगलो वेळ देवा मुखार दिमेर सारता. हांव म्हज्या सगल्या जिवितान बरें करता. पूण कितें म्हणटा पुस्तक आमकां? करणी पासून तर आमी भायल्यान बरी केली, आमच्या काळजाची करणी कितें? समजता? आमची बदलावणी खंय जावंक जाय, भायल्यान वा भितरल्यान? आनी भितरल्यान एकल्याच्यानूच आमची बदलावणी हाडूंक जाता. ती जावन हा देवाच्या उतरान. हालेलुया. वाच सिस्टर. आमी वायट
आमी वाट चुकलोली मनशां असल्यो आमी वाट चुकलेली मनशां आहल्या कित्याक लागून ती एका मनशाच्या पातकाक लागून आमी पातकी सोयंबाक सापडली आमी वायट केलां म्हणून हो आमकां सोम येवंक नाहलेलो पूण एका मनशाक लागून हे सगलें आमकां एक जल्माचें देणें कशें आमकां हें फावो जालें आमी कांयच करिनासतना समजलें पूण देव इतलो दयाळ देव इतलो बरो देव इतलो मोगाळ देव इतलो काकूतसार ताणें तुजी आनी म्हजी काकूत केली आनी आपल्या एकल्याच पुताक आमकां वोंपून दिलो हालेलुया वाच सिस्टर खोटेपणान आनी नाटकायेन आमचे दीस आमी काडटाल्यो दुसरी मनशां आमकां जोळटालीं आनी आमचीच एकामेकाक जोळटाल्यो दुसरी मनशां आमकांय जोळटालीं आनी आमी एकामेकाक जोळटालीं आतां हांगा जोळटालीं म्हणटा पूण आमी आजुनूय जोळटा काय एकामेकाक केन्ना केन्नाय डिपेंडींग ऑन द सिट्युएशन आजुनूय जाता काय आमकां दुसऱ्याक सांगपाची गरज ना आमी आमकांच विचारुया आजुनूय म्हाका हे भाशेन जाता काय आजुनूय म्हाका गरज आहा काय भितरल्यान म्हजी बदलावणी जावपाची वय एवरी मुमेंट आमकां गरज आहा आमच्या भितर नवसरणी जावपाची आमच्या काळजान बदलावणी येवपाची वयव ना आमी आयज म्हणटा क्रिस्ता सोवे आमी साल्वार केलोली हा देवान आमकां मागल्या देवान आमकां अभिशेक केला तोरी आसतना आमी ह्या फसवणेक सैतानाच्या पडोंक शकता कशी उतराची तर आमकां जाणवाय ना जाल्यार हालेलुया आतां हांगा उतर कितें म्हणटा फॉर वी टू वन्स वर फुलिश डिसओबिडियंट डिसीव्ड enslaved to various sinful desire and pleasures, spending and wasting our life in malice and envy, hateful and hating one another. Hate करताले आमी एकामेकाचो द्वेष आमी जायते पाटी पयला दोगां जाणांक पडना पडटा दोग जाणां 1-2 मिनटां पासून बरी आसत तिसऱ्या मिनटाक आमी पळयता केस्तांवां राग एकामेकाचेर थोडो टायम बरो संबोवन चाललो मागीर एक वेळ येता एकामेकाक आमकां पळोवंक नाका आमच्या घरच्यांक पासून आमकां केन्ना हे भाशेन वेन यू लीव तूं एका घरांत रावता वेन यू लीव अंडर वन रूफ तुका समजून येता तुज्या घरांतल्या मनशा लागीं तुजें पडना जाता वो जायना आमकां भायर वचपाची गरज ना दुस्मान काय पळोवपाक वो खुन्नाट काय पळोवपाक आमकां आमच्याच मनशाची आमकां जाता केन्ना केन्ना येसो न्हू आमच्या घरांतूच आमकां जाता उणेपण आमच्या घरांतूच आमकां जाता एक राग आमच्या घरांतूच आमकां प्रॉब्लम स्टार्ट जाता वेर वी सी द प्रॉब्लम आफ्टर दॅट इन आर रिलेशनशिप्स येसो न्हू आमच्या घरांतल्या मनशां कडेन आमचें संबंद तुटोंक लागता कित्याक आमकां एकामेकाचें पडना आमकां एकामेकाक समजोंक आमकां अंडरस्टँडींग येना हालेलुया पूण एकल्याच्यानूच आमकां ही समजोणी दिवंक जाता ती जावन हा देवाच्या उतराक इफ यू गो टू वील कम बॅक हियर कॅन यू गो हिब्रूज 4:12 जायते पाटी आमच्या काळजान भितर कितले वर्सांचें लिपोन रावलेलें हा आमकां खबर आसना पूण हे उजवाडाक कोण हाडटा जे लिपोन उरलेलें हा सगळें तें उजवाडाक कोण हाडटलो पळयत आत्मो हाडटलो पूण पयले सुवातेर हें देवाचें उतर इफ यू सी हियर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक अँड powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts. कितें तें देवाचें उतर आमचे जे खोल खोलायेक जी आमची चिंतना आहा खोल खोलायेक जे आमचे लिपलेले गूठ आहा खोल खोलायेक आमचे जे कश्ट आसा आमचे कसले रागाचे हें आसा कोणाक बोगसोणें दिवंक ना कोणाक कसले पासून चिंतना थॉट्स म्हणटा एंड इंटेंट ऑफ हार्ट काळजाचे सगळे अंतरेक कितें तुज्या काळजान आहा तुज्या चिंतनांनी आहा हें देवाचें उतर सगलें उजवाडाक हाडटा आनी हें उजवाडाक येवंक जाय हें तर उजवाडाक येना हें खंय ना खंय भितर रिगोन रावता हें खंय ना खंय लिपोन रावता एज अ वायरस कसो आमच्या जिवितान हें काम करता पूण जितले तूं उतराक तुज्या जिवितान जागो दिता उतराक जितलो तुज्या जिवितान तूं तुजें यू फील युअर सेल्फ विथ द वर्ड ऑफ गॉड तुजी जी चिंतना आहा तुज्या काळजाचे जे कसले परिस्थिती आहा हें सगलें तुजें फ्लश आउट करून भायर काडून देवाचें उतर तुका एके पदवेन भरून काडटा हालेलुया आनी आमकां सगल्यांक गरज आहा प्रेज गॉड आतां आमी रोमन्सान पळयलां आमी टायटसान पळयलां आमी कितें आमी कशीं आसलेलीं एका टायमाक येस नो ना आतां कॅन यू रीड कोंकणी दीस वन खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बोलिश्ट तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तलवारी परस रोमता कसले दोनी वाटेनी तोरसाद पळोवंक ना तुमी भुरग्यांक पासून आमी पातयना कित्याक लागत म्हूण कित्याक तिका दार आहा शाप आहा
काम करता तिचो वापर जाता, तेजो उजार जाता. तेच भाशेन ह्या देवाच्या उतराचोय आमच्या जिवितान वापर जाता, उजार जाता. जे आमचे कडेन जायना हे उतर आमच्या जिवितान तें घडोवन हाडटा. हालेलुया. वाच सिस्टर. जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनीक मेंदू दोशी जाता, थंय पर्यंत तें रिगूंक शकता. तें मनशाच्या काळजाचे अत्रेक आनी चिंतना तपासून ताचे विशीं आपलो निवाडो दिता. ओके, लास्ट लायन वाच बुद्दन. देवाच्या मुखार लिपलोलें उरता तसली कसलीच रचना ना, पूण ताचे नोदरेक सगळें विंगळें आनी उक्तें, आनी ताकाच आमी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय. ओके, सेम वर्स, द लास्ट लायन. कालसाचे अंतरेक. या नो 12th वर्स, द लास्ट लायन. काळजाचे अंतरेक उजवाडा काडटा म्हणटा पळय तें. देवा मुखार लिपोन उरता तसलें कसलीच रचना ना. देवा मुखार लिपोन उरता तसली कसलीच रचना ना, पूण ताचे नोदरेक सगळें विंगळें आनी उक्तें. ताचे नोदरेक देवाच्या उतराक सगळें विंगलें, सगळें उक्तें म्हणटा. पूण कोणाक? देवाच्या उतराक. आमच्या भितर पासून जायते लिपोन आसतात. वय ना, जायते फावटी एक मनीस आमकां पळोवपाक बरो दिसता, कांय हेमच्या भायल्यान कांय एक्शन दिसती पडना, पळोवपाक बरो ओळखीता, बरो आसता, उलयता, सगळें बरें हा. पूण जेन्ना देवाचें उतर तेच्या सर भोंवती वाजोंक लागता, केन्ना केन्ना एक मनीस दर इफ ही इज सैतानाचो आत ताचेर आसता, जावं एक मेळो आत्मो तेचेर आसता, तो उलोवपाक बरो उलयतलो, करेक्ट? तुका कळचेना पासून तेचेर कितें तरी हा म्हूण. पूण जेन्ना तेच्या कुशीक तेच्या कानार उतर पडोंक लागता, वो मनीस सडनली आबू जायना, मागीर आमी जाता वो जायना. हां, आनी मागीर आमकां दिसता अरे आतांच बरो आसलेलो, पूण कितें जालें काय आतां? तें उतर समजूनी येता. सो कितें पळय लिपोन आहा तें पासून हें उतर आख्खें विंगलें कशें करून काडटा. कितेंच तेच्या मुखार लिपलोलें ना. तेच्या मुखार, तेच्या कोणा मुखार? देवा उतरा मुखार सगळें विंगलें, सगळें उक्तें, कितेंच लिपोन रावना. देवाच्या मुखार कितेंच सैतानाचो जो बांदपास आहा, सैतानाची मांडणी आहा, सैतानाचें चिंतप आहा, सैतानाची करणी आहा, सैतान खंय कसल्या बेसान लिपोन रावलेलो आहा, वो देवाच्या उतरा मुखार खंयसरूच लिपोन रावचो ना. जायते फावटी म्हाका अशें दिसत की हांव एका मनशाक दिसत की हांव देवाचें उतर सोत मानता आनी तेच्या उतरा प्रमाणे हांव जियेता, सो हांव गरिबांक जेवण दिता. म्हणूंक शकना कोणूय? देवाचें उतर म्हाका इतलें लागीं जालां की हांव भुरग्यांक वर्साच्या वर्सा कितें बुक्स दिता, खंयच्या स्कुलान जावं कितें, बरी करणी, वय ना. ओके, तो मनीस म्हणूंक शकता हांव देवाचें उतर इतलें सोत मानता की हांव खंयच्या हॉलिडेच्या दिसा खंयच्याय प्लेसीर जेवणां घालता, कितें तरी सोशल सर्वीस कितें करता. पूण वो मनीस, इफ यू गो टू सी इन हीज पर्सनल लायफ, he is a very bad example being as a husband, let's say, in the house where people doesn't know. आता ज्यो कोरुण्यो बायलान बऱ्यो जाता तो तेका बऱ्याक पावयता. समजूनी येता हांव कितें सांगूंक सोदतां? म्हणजे भायल्या कोरण्यांनी लोकांक पळोवपाक अशें दिसता की हो मनीस एकदम बरो आहा, पूण तेच्या ओन घरान तो एका मोगान जियोवपाक शकना. कित्याक? तेच्या जिवितान एक गूट असो आहा की सैतानान तेजेर असो कब्जो केला की तेका सगलो रागान भरून दवरला. समजूनी येता? सो आतां आमी म्हणूंक जाता वो मनीस सुटकेन जियेता, वो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, पूण संवसार कितें म्हणटा? मनीस एकदम बरो, मनीस एकदम बरो. आय रिमेंबर एक म्हाका उगडास येता, एक सिरीज हांव पळयतालें खूब पयलें. सिरीज म्हणजे एक मुवी, म्हणजे हाफ मुवी कशें आनी एक तितून मनीस आहलो काजारी जिविताचेर मोटिवेशनल टॉक्स दितालो. ओके, काजारी जिविताचेर मोटिवेशनल टॉक दितालो, म्हणजे कशे भाशेन कोणाचें काजारी जिवीत तुटलेलें आसता, थोड्यांक कशे भाशेन आपल्या पार्टनराचो मोग करचो, कशें तेंचे नीड समजून घेवचें, कशे भाशेन तांकां अंडरस्टँड जावचें, लोकांक गमना. सो जायतो लोक खूब उर्बोंजीन लोक तेच्या सेशनाक वयतालो. नॉट इट्स मोटिवेशनल टॉक, त्या उतराचेर कांय ना, संवसारी बेस्ड. ओके, आनी जायतो लोक वयतालो.
आनी मागीर एक दीस कितें जाता वो व्हडले इतलो फेमस आहलेलो बुक्स बरयतालो कसो इट्स नॉट अ रियल स्टोरी एक सिरीज कहो केलेलो आनी जालें आतां तो उतर दिता कसले काजारी जिविताच्या संबंदाचेर आनी जायतीं जाणां तेचे टॉक्स आयकोन तेंचें मॅरेज लायफ गोडेक जालां आसतलें आसत पासून सारकें सेटल जालां बट मागीर एंडाक अशी स्टोरी दाखयता वो हेचे बायलेक एका पिंजऱ्यान कसो घालून ताका मारून आनी ताका ताका ही इज टू नॉट लव हर तेजो मोग करिनाहलो आनी ताका एक बोनकोणीन कशें घालून ताणें रुमान बंद करून दवरून ताका मारतालो बीन आनी वो मनीस कसले हेजेर टॉक दिता काजारी जिवीत आनी जायतो लोक ताका सारको एक लिडर कसो तेंच्या जिविताचो करून दवरलेलो आहा पूण तेच्या असली जिवितान रियल जिवितान कितें कोत्तालो तो आपले बायलेचोच मोग करिनाहलो आनी वो मनीस उबो रावन टॉक दिता हालेलुया म्हणजे कितें म्हज्या काळजान तर लिपलेले मोटिव्स आहा जावं लिपलोले काळजान म्हज्या कसले एक द्वेष आहा एक राग आहा आनी हिलींग ना त्या एरियांनी आमी आतां हिलींग म्हणजे कितें सोदता फिजिकल हिलींग येसो न्हू पूण आमकां जायते फावटी आमकां काळजाचें पयलें हिलींग जाय आमच्या काळजाचें हिलींग आमकां पयलें जाय गोडेक म्हाका भायल्यान पासून चल जेजूच्या गायने हांव बरें जालें म्हूण हांव भायल्यान पासून बरें जातलें उतराक लागोन कित्याक भावार्थान हांव म्हणटा पूण मेन आमकां हिलींग जाय आमच्या काळजाचें येसो न्हू आमचे संबंद आयज कालच्या जिवितान तुटोंक पावल्या कित्याक तुका त्या मनशाची समजणी ना तुका त्या मनशाचो मोग ना तो मोग खंय ना खंय शेणला म्हणून हे संबंद आमचे दोशी जावंक पावता हालेलुया सो मेन आमची आमचे पेखोवणी जावं आमची निवारणी खंय जावंक जाय आमच्या काळजान हालेलुया थँक्यू जिजस पूण काळजाची पेखोवणी जावपाक काळजाचे आमकां जे गाये आहा ते उजवाडान पयले हाडचे पडले आनी ते गाये तो उजवाडान हाडटलो जाल्यार आमकां कितें जाय देवाचें उतर कित्याक हे देवाचें उतर तुज्या काळजाचे जे अंतरेग आहा हे सोगले उजवाडान हाडटा आनी देवाच्या उतरा मुखार सोगले विंगले म्हणटा कितेंच लिपोन उरना हालेलुया तुका आमकां केन्ना केन्ना खबर आसना की आमचे कसले कसले मेळे ओतम्याचे मेळो ओतमो आमच्या जिवितान आमच्या काळजान खंय खंय कुडी करून लिपोन रावलेलो आहा समजता एक एक रूम करून ते रावलेले आसता एक रागाच्या रुपान एक द्वेषाच्या रुपान एक दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवंक जायना त्या रुपान आसता केन्नाय आमकां आमच्या वयर कोणेन आतां सी फॉर एग्जाम्पल शेजारी आमचो बरो बिजनसान वयर सरत रावता आनी तुका सपोज तितलें दिसती पडना तुजें कितें जाता कंपॅरिजन येसो न्हू कुड्डेपण कंपॅरिजन तूं तुजें जिवीत दुसऱ्याक कंपेर करता येसो न्हू हें देवाच्या नदरे मुखार हें सोगलें देवाचें काम न्हय हें कोणाचें सैतानाचें सो एके भाशेन हांव म्हणटा म्हाज्या मनान कांय तसलें ना पूण जेन्ना तें एक्शन जाता भायल्यान तुका दिसती पडटा शेजाऱ्याचें तेन्ना जें हें लिपलोलें आहा हें सोगलें भायर सरता हालेलुया आतां खंयच्याय मनशाचें सपोज आमी म्हणटा आय एम ओके विथ दॅट पर्सन आमी म्हणटा न्हू म्हाका कांय फरक पडना तो आय एम ओके विथ दॅट पर्सन तिसरो मनीस त्या पर्सनाचें तुज्या मुखार कितें उलयता बरें तेन्ना तर तुका चिमटे भितरल्यान येता दॅट मिन्स यू आर नॉट ओके विथ दॅट पर्सन समजणी येता आनी एकलो कोण त्या मनशाची खबर तुज्या मुखार बरी उलयता आनी तुका तर दूख जाता जावं तुका तर तें इरिटेट जाता म्हणचे तुज्या मनान यू आर नॉट ओके विथ दॅट यू मायट से विथ युअर वर्ड्स बट इन युअर हार्ट समथींग इज हॅपनिंग टू यू that means what you need healing in that area you need deliverance in that area तुका सुटका जायी त्या भागान तुका पेखोवणी जायी त्या भागान येसो न्हू आमकां हे आयकोपाक इट वूड लूक लायक वेरी सिंपल पूण त्या प्लेसींसान आमचे सगळे काळजाचे इश्यूज कॉमेस जाता समजणी येता आमच्या काळजाचे आमच्या जिविताचे प्रश्न सुरू जाता त्या इल्ल्या इल्ल्या कामांतल्यान धाकटुल्या कामांतल्यान या एक एक कोणाचें बरेंपण पळोवंक जायना आनी कोण वयर सरता तें पळोवंक जायना आनी कोण बिजनसान ग्रो जाता तें पळोवंक जायना दुसऱ्यांची भुरगीं बरीं शिकता आनी म्हजें शिकोना मागीर आमकां तें कंपॅरिजन जाता पेरंट्स स्टक हियर आमी आवय बापूय हांगा शिरकोन आहा एका क्लासीन तर तुजें भुरगें आहा आनी दुसरी आहा आनी तुजें भुरगें जेन्ना मातशें स्लो जाता आनी दुसऱ्याचे फुडें पावता तूं तुज्या भुरग्याक इम्प्रुवमेंट करपाचें सोडटा आनी दुसऱ्याच्या भुरग्याचेर आमची खुन्नाटकाय कमेस जाता आनी आमी आमच्या भुरग्याक म्हणटा तेका पळय तें काय बरें शिकता येसो न्हू सो आमी आतां भुरग्याच्या मनान कितें घालता कंपॅरिजन घालता एक टायमाक तूं त्या भुरग्याच्या मम्मी कडेन बऱ्या संबंदान आहले मे बी फ्रेंडशीप
पूण आतां तूं पळयता तुज्या भुरग्यांक ते भुरगे फुडें पावले. कॅन यू कंटिन्यू दॅट फ्रेंडशीप विथ दॅट पेरंट नाव? नो, बिकॉज समवेअर इन युअर हार्ट नाव यू आर जेलस. सो आतां खंय संबंद तुटलो? त्या तुजी जी फ्रेंड आहलोली, तुज्या भुरग्याची फ्रेंडाची आवय आहलोली, तुमी बरी फेलोशिपान आहलेली, आयज तुका तेजे कडेन बरें उलोवंक जायना, तूं संबंद दवरूंक सोदिना, तूं तोडटाय. कित्याक? तुज्या भितर आतां कितें उत्पन्न जालां? खुन्नाटकाय, जेलसी. हालेलुया. ही आतां कारण आमकां व्हडली दिसती पडटा बारीक बारीक, पूण ही कारण आमकां एका दुस्मानकायेन पावयना, आनीक हेट्रेडान पावयना. सो ह्या एरियांनी आमकां सुटका जाय. ह्या एरियान आमी कंपॅरिजनान पडटा, तितूंतल्यान आमकां सुटका जाय. आनी ही सुटका आमकां फकत दिवंक शकता देवाचें उतर. हालेलुया. ज्या जाग्याचेर आमचे संबंद तुटोन पडलेले आहा, ह्या संबंदांक बांदून हाडपाक, घडोवन हाडपाक आमकां गरज आहा देवाचें उतर. आनी देवाचें उतर आमकां एक एक सिस्टम दिता, एक पॅटर्न दिता, एक वेज दिता. ते आमी इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करपाक जाय. पयलें जावन आमकां बोगसोणें. Hallelujah. Okay, go to Matthew. Can you go to Matthew 6? 14. Sister, what's for you? खरेंच तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिसात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमकां बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांक बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो बाप तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. For if you forgive, go to NLT please. Okay. If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will, can you go down please? But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. आता हे दोन वाचता तेन्ना तुमकां कितें समजणी येता? वय, आनी दिना जाल्यार आमी बोगसोणें? ओके ओके, हांगासर आमी कितें तरी शिकोया. ओके, आतां हांगासर कितें बरयलां? इफ यू फॉरगिव, इफ जोरी तर तूं बोगसोणें दिता कोणें तुजेर कितें वायट केलां, तुजो सर्गीचो बापूय तुका बोगशिता. आनी जोरी तर तूं बोगसुपाक तयार ना जाल्यार तुजो सर्गीचो बापूय तुका बोगसुचो ना. हालेलुया. आतां हांगा कितें बरयलां? तूं तर बोगशिना जाल्यार तुका सर्गीचो बापूय बोगसुचो ना. हे दोन लायनी पयल्यो. ओके, कॅन यू गो टू Romans 5:8? ओके, ना ही आतां रोमकाराची पावलून बरयलेली चीट. आतां कितें बरयलां पावलून पळोवया. बट गॉड शोड हीज ग्रेट लव फॉर अस बाय सेंडिंग क्रायस्ट टू डाय फॉर अस वायल वी वर स्टील सिनर्स. ओके, आतां हांगासरल्यान आमकां कितें गमन येता? देवान आपलो वर्तो मोग आमकां दाखयलो. कसो? आपल्या एकल्याच पुताक, ही सेंडिंग क्रायस्ट टू डाय, आमच्या पासत मरपाक लागून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आनी आपलो वर्तो मोग दाखयलो. समजता? देवान आपलो वर्तो आमकां मोग दाखयलो आनी मोगाक लागून ताणें आपल्या पुताक धाडलो मरपाक आमचे पासत. केन्ना? जेन्ना आमी आजुनूय पातकांतूच आसतना. हालेलुया. ही जावन हा जेजू मोहिमेंत येयल्या उपरांत. हे लेटर केन्ना, ही चीट केन्नाची? जेजू मोहिमेंत येयल्या उपरांत, when Jesus was glorified. हालेलुया. आनी जेन्ना जेजू ते मातेवाचे गॉस्पल आमी वाचता तेन्ना जेजू ग्लोरिफाय जालोलो ओ आसलोलो. पूण आतां जेन्ना आमी तें वाचता, आतां हांगासर आमकां 3 वस्तू आमी पयल्यो. कसल्यो? देवाचो वर्तो मोग, आनी त्या वर्त्या मोगाक लागून ताणें जेजूक धाडलो कुर्सार मरपाक. कित्याक लागून? आपल्या वर्त्या मोगाक लागून. आनी केन्ना आमी पातकांतल्यान भायर सरोन आमी बरीं जाल्या उपरांत, आमी बऱ्यो करुण्यो केल्या उपरांत, आमी दुसऱ्याक पातकाचे बोगसोणें दिल्या उपरांत, समजलें?
आमी दुसऱ्याक आमच्या चुकीचे त्यांच्या चुकीचे आमी बोगसोणे दिल्या उपरांत जेजू मेला. आय ऑल अंडरस्टँडिंग हियर? ही रोमकाराची चीट पावलून बरयल्या पवित्र आत्म्याच्या इन्स्पिरेशनान, पवित्र आत्म्याच्या आदारान तो म्हणटा, आमी पातकान आसतनाच देवान आपलो आमकां व्हरतो मोग दाखयलो. कसो? एक देणें दिलें आपल्या पुताचें, आनी तें देणें जावन आसा जेजूचें मरण त्या खुर्साचेर. वयव ना? सो जेजू जेन्ना खुर्सार मेलो तेन्ना आमी कित्यान आहलोलीं? पातकांचूच आहलोलीं. आमच्या दुस्मानांक आमी बोगसोणें दिलेलें तेन्ना म्हणसर? म्हजेर कोणें चूक केल्या ताका आमी बोगसोणें दिलेलें तेन्ना म्हणसर? ना. सो आमी पातकान आसतनाच देवान आमकां आपलो व्हरतो मोग दाखयलो आनी जेजू खुर्सार मरपाक धाडलो आमच्या पासत. केन्ना? आमी पातकान आसतनाच. जेजू रावोंक ना, तूं तुज्या चुकलेल्याक पयलीं बोगसोणें दी आनी मागीर हांव खुर्सार मरता. पूण हितून आमी ह्या स्क्रिप्चरान आमी पळयता आमी कितें व्हडलें समथींग ग्रेट वी सॉ. वॉट इज दॅट ग्रेट? वॉट इज दॅट ग्रेट? हीज ग्रेटेस्ट लव. तेजो व्हरतो मोग आमी पळयलो. आनी ह्या मोगाची जेन्ना तुका समजणी येता, यू आर रेडी टू फॉरगिव्ह अदर्स. हालेलुया. आतां त्या स्क्रिप्चरान आमी कितें पळयलेलें? तुजेर चुकलेल्याक तुवें बोगसूंक जाय, आनी तूं बोगशिना जाल्यार तुजो सोर्गींचोय बापूय तुका बोगसूचो ना. समजून येता? पूण आतां आमी कशे भाशेन हें उतर पळयता, कशे भाशेन ह्या उतराक आमी सोत मानता. आयज हांव जेन्ना हे पावलीच्यो चिटी पळयता, देवाचें उतर जें पळयता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याचे नदरेन, आमच्या आत्मीक नदरेन जेन्ना हांव हें उतर पळयता, आयज हांव तयार आसा म्हजेर चुकलेल्याक बोगसूंक. कित्याक? हांव पातकान आसतनाच देवान म्हाका बोगशिलो आनी म्हज्या पासत जेजू खुर्सार मरोंक धाडलो, आनी म्हाका तर बोगशिलो जाल्यार म्हजेर चुकलेल्याक हांवें कितलो बोगसूचो पडलो. समजणी येता? आतां आमकां कितें दिसता? हांवें म्हज्या दुस्मानांक बोगसूंक ना, सो आतां म्हाका देव बोगसूचो ना, आनी तूं कित्यान वयताय? गिल्टान वयताय. देर इज अ वे टू अंडरस्टँड द वर्ड ऑफ गॉड. आनी ही वे फकत आमकां पवित्र आत्मोच दाखयतलो. जायते फावटी आमी तो स्क्रिप्चर घेतला आसतलो, तुका तर देवा कडल्यान बोगसोणें जाय, यू हॅव टू गो एंड फॉरगिव्ह अदर्स. येस ओ नो? आनी आमी मागीर कितें चिंता? म्हाका बोगसूचेंच पडलें, म्हाका नाका पासून जाल्यार म्हाका करूंकूच जाय. कित्याक? नाल्यार जेजून म्हणलां न्हू, तूं तर बोगशिना, हांव तुका बोगसूचो ना. सो हांव कसल्या मायंडान हें करपाक वयता? लो मायंडसेटान. हांव म्हज्या फायद्याचें चिंतून म्हज्या चुकलेल्याक बोगसूंक वेता. पूण हांवें म्हज्या दुस्मानांक म्हजेर चुकलेल्याक बोगसूंक जाय. कित्याक? म्हाका पयलीं बोगसोणें मेवलां 1000 टॅलंट्साचें. हालेलुया. समजता? जायते फावटी आमकां दुसऱ्याक बोगसोणें दिवप म्हणजे कितें दिसतालें? ओके, हांव बोगसोणें दितां. कित्याक? नाजाल्यार म्हाका देव बोगसूचो ना. येस ओ न्हू? पूण आयज आमी पळयता देवान आमचो इतलो मोग केलो की हांव पातकान आसतनाच ताणें आपली कोरणी पयलीं दाखयली. कित्याक? जेन्ना हांव ते कोरणेक पळयता, जेन्ना हांव ते कोरणेचेर नदर मारतां, देवाचो मोग म्हाका समजून येता, देवाच्या मोगान हांव भरतां, आनी तो मोग म्हाका शक्ती दिता दुसऱ्याक चुकलेल्याक बोगसोणें दिवपाक. हालेलुया. दोन भाशेनी आमी दुस्मानांक बोगसूंक जाता. वयव ना? आतां जरी तर म्हाज्या घरान प्रॉब्लम आहा, म्हज्या घरकारा कडेन म्हजें प्रॉब्लम आहा, म्हज्या घरकान्नी कडेन तर म्हजें प्रॉब्लम आहा, आनी आतां तर हांव म्हणटा ना, उतर म्हणटा न्हू, हांवें ताका सबमीट करचेंच पडलें, म्हाका नाका पासून जाल्यार हांवें करूंक जाय. आसूं, कांय म्हणचें ना. हें तूं कसल्या मायंडसेटान करता? लो मायंडसेट. यू आर नॉट डुईंग इट आवट ऑफ लव. तूं मोगान हें करिना, पूण मोगान तर करिना ही वस्त देवाक पावोन जायना. कित्याक? देवान कितें म्हणलां? एकामेकाचो मोग कर. सो तूं आतां तुज्या फेलो ब्रदराक वा फेलो सिस्टर, तुजे कोण तुजी सांगाती आहा, सांगातीन आहा, सांगाती आहा, कोण तुजे सोर भोंवती आहा, तूं तर ताका तर त्या देवान पळयलेली नदरेन तूं तर ताका पळयना. हें तुजी कोरणी देवाचे नदरेक पावोन जायना. कित्याक? देवान सांगलां, यू बी द इमिटेटर ऑफ मी. आपले तुमी इमिटेटर्स म्हणजे कितें? इमिटेटर्स देख न्हू, देवाची देवा सारकिली. वी हॅव टू बी द इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट. जेजून केला ते भाशेन आमी जावंक जाय. देवाक आतां इमिटेटर्स उदाहरण आमी दिवया. एक धाकटुलें भुरगें आपल्या बापायक पळयता आनी तेच एक्शनां आपूण करता. वयव ना? आतां आमगेर जाता. म्हजें एग्जाम्पल, वेन आय डू, हांव जेन्ना आरशान पळोवन म्हजें कितें करता तें आपूण येता, आपणाचें काडटा, आपूण करूंक लागता.
ताका सांगपाची गरज ना. आतां वेन आय कोम माय हेअर म्हजो पॅडल ब्रश आहा, ओके, हांव ते बारीक दाटोवणेन केंस गोयना, पॅडल ब्रश. आतां सेम तेकाय जाय, सो तेकाय आतां आहा पॅडल ब्रश. सो वॉट शी डू, हांव म्हजे केंस उगयता पॅडल ब्रशान, तें धांवन वयता, आपणाचो सोदता आनी घेवन येता आनी आपणाचे केंस उगयता पॅडल ब्रशान, सायडीक रावता आनी हांव कांयच सांगना. सो केन्ना मागीर हांव लिपस्टीक लायता, ते कितें करता, ताका ते मागताले पयलें, मम्मी इवन आय वॉन्ट दॅट, फॉर मी म्हणटाले. हांवें म्हणलें नो चिल्ड्रन नो, when you become big then I'll give you, I said. So children know. So ते कितें करूंक लागले, एक्शनान she do imagination, she do the action of opening lipstick and ते लायता. पूण तें लायना आनी ते आतां ताका समजून येयल्या की आपणान लावपाचें ना म्हणटा. ओन्ली मम्मी नो म्हणटा म्हाका. हांवें म्हणलें वय येस ओन्ली मम्मी, नो चिल्ड्रन. ताका म्हणटा हांव भुरग्यांनी लावप ना. पूण ते कितें करता, एक्शन. सो वॉट शी इज डुईंग, शी इज इमिटेटींग मी. आतां इमिटेशन म्हणजे कितें, जें हांव कोत्ता तें सेम बाय कोत्ता, समजता. सपोज हांवें कितें न्यू घातलें, ताका आपणाकय वसोंक जाय, न्यू घालूंक जाय. तेजें कबड आहा, आतां हांव न्हेसलें, तें धांवन आपणाच्या कबडान वयता, सोदता कितें जाय तें काडटा आनी आपुणूय न्हेसता. आतां तें कितें कोत्ता, शी इज इमिटेटींग मी. हालेलुया. इन द सेम वे एफिशियन्स 5:1 आमकां कितें म्हणटा, वी हॅव टू बी द इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट. समजून येता, आमी जावंक जाय जेजूचे इमिटेटर्स. आनी जेजूचे इमिटेटर्स जावंक जाय जाल्यार आमकां खंय शिकचें पडलें, जेजू वन डे म्हज्या फुडल्यान येतलो, हांव ताका पळयतलें आनी हांव ताका इमिटेट करतलें. हे भशेन जातलें? खंय पोवचें पडलें, बरयलेलें आहा तेजी चाल, कशे भशेन तो जियेलो, कितें ताणें केलें, तें इमिटेट आमी करूंक जाय. बिकॉज जीजस वॉज द एक्झॅक्ट इमेज ऑफ अ हेवनली फादर. हिब्रूज आमकां म्हणटा जेजू आसलो सेम देवाची. आतां आमकां तर देवा भशेन तर जावंक जाय, देवा सारकिले तर कोरणी आमकां करूंक जाय, जाल्यार आमकां जेजूचेर नदर मारूंक जाय. कित्याक जेजू जावन आसा सेम बापाची इमेज, बापाचें रूपणें, बाप जे भशेन आहा सेम जेजू ते भशेन. हिब्रूज 1:3 आमकां तें उतर सांगता. हालेलुया, थँक्यू जीजस. समजणी येता. पूण आमी कितें करतात, दुसऱ्या भशेन जावंक सोदतात न्हय. ओके, बोक्सोण्याचें पळोवया. सो हांगा कितें बरयलां, देवान आमचो इतलो मोग केलो, व्हरतो, ग्रेट लव कितलो केलो, कसलो केलो, व्हरतो मोग केलो. आमी पातकान आसतनाच ताणें आपल्या पुताक दिलो. सो आमी जेन्ना दुसऱ्याक आमचे संबंद घडोवन हाडटलो जाल्यार पयले पावण आसतलो कितें, बोगसोण्याचो. टू लेट गो, विसर घालपाचो ते करुणेचेर, घेवनूच बसले म्हूण जाता. आय रिमेंबर जेन्ना आमचे प्रॉब्लम चलताले काजारी जिवितान, आमचे जेन्ना 2 वर्सां फाटीं 2-2.5 वर्सां फाटीं जेन्ना आमचे प्रॉब्लम जाताले, हांवें ऑलरेडी शेअर केलां हें की आमचो सिट्युएशन असो जालोलो, वी ऑलमोस्ट वॉन्टेड टू सेपरेट. आमी दोशी जावपाचो टायम येयलोलो. आज जे भशेन तुमी आमकां पळयता, आमचें सिट्युएशन तशें नासलें 2-2.5 वर्सां फाटीं. तुमकां आयज तुमी पळयल्यार तुमकां सोद दिसचें ना, हांव सांगता ना, वयव ना. आयज जे भशेन तुमी आमकां पळयता तुमकां सोद दिसचें ना, खरेंच अशें जालां काय पयलीं जालां. आनी हेंच कारण हांव उतरान येवपाक. पूण आयज देवाची जी महिमा हांव म्हज्या जिवितान पळयतां, देवाक आर्गां, देवाक वाखाणी, देवाक दिनवासणी. बिकॉज गॉड इज द वन हू रिस्टोर्स. आनी खंय कोंकणीन रेस्टोरेशनाक कितें म्हणटा हांव नको. संबंद जोडटा पळय तसलो. चोर येता चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी इबाड करूंक, आनी तोच चोर म्हज्या काजारी जिवितान आयलोलो 2.5 वर्सां फाटीं. चोरून व्हरोंक जो संबंद म्हजो देवान जो आमकां एकामेकाच्या देवाच्या साक्रामेतान, ताणें काजारी साक्रामेतान आमकां पळय जोडलेली. चोर आयलोलो चोरपाक, जिवेशी मारपाक आनी इबाड करपाक, आनी ऑलरेडी ताणें चोरलेलें. पूण जिवेशी मारूंक तो पावलो ना. कित्याक? देव आयलो मदें. हांव आयलां जिवीत दिवंक, सुबामपणाचें जिवीत. तें जिवीत ताणें म्हाका दिलें, आमकां दोगांयकूय दिलें. प्रेज गॉड. I praise God and I thank God and I give glory to Him. The reason we are standing today, तुम्ही आमकां दोगांयकूय पळयता सांगातान, हें उतर. चोर आयलोलो चोरपाक. हाजे भशेन आमी एक कारण हाडलां ह्या संबंद जोडपाचें. पयलो संबंद हांवें पळयला देवाच्या उतराचो. देवा सांगता आमचो संबंद नासलो म्हूण म्हाका ही समजणी नासली. पूण म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका कितें दिसतालें, आमचो काजारी संबंद तुट्टा. हें आनीक सांगता उरोना, हें आतां दोशी जाता. हे सगळे पॉसिबिलिटी आमकां दिसती पडटाले. आनी हांवें चिंतलेलें पासून आनी ताका सांगलेलें पासून दीस इज नॉट वर्किंग आवट. आमी
एका सेपरेट जालेली बोरींग कित्याक दोशी जालेली बोरींग कित्याक तूंय खोशी राव हांव खोशी राव हांव चिंतालें कितें सांगाता तर प्रॉब्लम जाता कुशीन सोरान सगळें सारकें जातलें तूं तुका जाय तसो राव आनी हांव पळयतां कशें कितें तें हे भशेन आमी चिंतालीं पूण अशें आमी चिंतले पासून जाल्यार जे देवाक हांव वळखोंक ना पूण तो देव म्हाका सांगतालो आनी उलयतालो म्हज्या कानार उतरां पडनासलीं हांवें तुका तुज्या आवयच्या कुसव्यान आसतनाच तुका आपूण वळखता आनी तुजें सवें म्हाका येवजण हा ती येवजण पुरी केल्या बगर तुका कांयच जावचें ना आनी तेका आयज हांव म्हज्या दोळ्यांनी जी तेजी महिमा पळयतां ताचें बरेंपण पळयतां हांगा कितें म्हणटा पातकान आसतनाच तो मेला आनी त्या पातकी सोयंबान आसतना पासून तेची सारकी वळख नासतना पासून ताणें तर इतलो व्हरतो मोग केला त्या मोगान आयज आमचो संबंद घडोवन हाडला हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया सो आयज म्हज्या जिवितान हांव पळयतां जो काळोख येयलोलो जे तुफान आयलोलें जे तुफानाचो आवाज न्हू म्हज्या बेडरुमाच्या भायर कोणाक खबर ना जे तुफान पळय आयलोलें तेजो आवाज आमच्या रुमाच्या दारा भायर कोणाक खबर ना कितें चलता नोबडी न्यू कोणाकूच खबर नासली आमच्या दोगांच्या भितर कितें चलता आनी हो मॅटर कितलो फुडें पावला कोणाकूच खबर ना आनी आयज पासून तर हांव चिंतां आतां कसलेय प्रॉब्लम जावपाक कारण आसता वय ना त्या टायमार तूं म्हाका विचारची आयज पासून विचारची म्हजे कडेन कारणूच ना कारण फकत इतलें आसतलें की तूं म्हाका समजना मे बी हांव तुका समजना मे बी आमी दोगां एकामेकाक फावो न्हय दिसता चुकोन जालां आसतलें हें काजार हें अशें पासून हांवें म्हणलां पूण आयज हांव पळयतां हें चुकोन न्हय हांव जल्मोच्या आदींच ताणें म्हाका सांगाती म्हजो रचला अशें तो म्हणटा उतरांतल्यान पूण आमकां जाय तशे भशेन तर घडना आमकां दिसता हो मनीस सारको न्हू तो मनीस सारको न्हू पूण आमकां समजून येना हो पळय हो नाडपी हा हो नाडपी सगळें चोरपाक जिवेशी मारपाक आनी इबाड करपाक तयार आसा म्हूण फोटी घालून आनी फोटी ताणें म्हजेर कितें घातलेली हो तुका सारको न्हय तो तुका समजना आनी तूं ताका सोजमना सो मे बी तुमी एकामेकाक ना यू आर नॉट फॉर ईच अदर ह्यो फोटी तेज्यो आयज खंय ना खंय तुमी तुमच्या संबंधांनी असल्या सिट्युएशनान काजारीच न्हय कसलेय संबंद तुमच्या जिवितांत तुमी शिरकल्या बरवोसो हा देवाच्या उतरान पूण आमी पातयोंक जाय ट्रस्ट इन द लॉर्ड अँड ब्लेसिड आर दोज हू ट्रस्ट इन हिम हालेलुया आशिर्वादीक म्हणटा देवाचें उतर जी कोण तेजेर पातयेता ताका विस्वासता आयज म्हज्या काजारी जिवितांत जो काळोख आयलोलो त्या काजारी जिवितांत तर उजवाड हें उतर घेवन येता आयज तुमच्याय जिवितांत खंय ना खंय तर काळोख हा हें उतर ते काळोखान उजवाड जाता हालेलुया पूण भावार्थान हें उतर आमी स्विकारूंक जाय कसलेय परिस्थितीन आसूंक तूं कसलोय तुजो मॅटर आसूं न्ही तो काळोख आसतलो एका टायमाक पूण देवाचें उतर जावन आसा एक उजवाड त्या काळोखान तो उजवाड जावन येता आनी ज्या जाग्यार काळोख आहा आनी तूं तर एक बारीक पासून दिवो घेवन थंय वयता त्या काळोखाक भायर सरोन वसोंकूच जाय पूण पयलें कितें बोगसणें कसलेय संबंद आमचे हाल्ल्या हिंगा थिंगा 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 बोगसणें पयलें कॅन वी गो टू कोलोशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 13 डावन No, more down. New Testament. Down. Ah, yes. Colossians, down. 3:13. Okay. Can you go in KJV? Okay. Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do you. हांगा एक आज्ञा दिल्या आमकां कितें दिल्या आज्ञा आर यू रेडी टू फॉलो द इन्स्ट्रक्शन जाल्यारूच बँकांतले पयशे मेवतले अदो कितें सांगलां हां समजता सिस्टम फॉलो करीत जाल्यार तुजें कितें अकाउंटान आहा तें तुका मेवतलें आतां हांगासर आमकां सिस्टम आहा आज्ञा आहा जी पाळूंक जाय लेटर येयलें आमकां समजून येता कितें म्हणटा कॅन यू गो एम पी प्लीज or AMPC, whatever. Bearing graciously with one another and willingly. कितें म्हणटा willingly म्हणजे कितें जोडाय धरून न्हय नाका पूण कोरया न्हय
देवान म्हणला न्हू कर म्हणून तेका लागून करया म्हणून न्हय. समजणी घे तेच्या मोगाची तुका. समजणी घेयात तेजें बोगसोणें तुका. बापान जें म्हाका बोगसोणें दिलां क्रिस्तांव उदेशी तेजी तर तुका समजणी येता. यू डू इट विलिंगली, यू डू इट ग्रेशियसली. बिकॉज इफ यू रिसीव तुवें तर देवाची कृपा घेतल्या जावं देवाची कृपा तुजेर देवान वतयल्या. आपूण दोयाल म्हूण ऑर आपूण तो यू नो हाव टू से देव आमचो ग्रेशियस, देव आमचो दिवपी, देव आमचो दोयाळ, देव आमचो यू नो हें कितें म्हणटा तें उदारपणान जें देवान आमकां दिलां तें आमी उदारपणी स्विकारून उदारपणान तें बोगसोणें आमी एकामेकाक दिवंक जाय. आमकां एक आज्ञा देवाची तुजो संबंद तूं परत्यान घडोवन हाडटलो जाल्यार. हालेलुया. Thank you, Jesus. As देव आमकां म्हणटा bearing graciously with one another and willingly forgive each other if one has a cause for complaint against another, just as the Lord has forgiven you. हें तूं कर. कित्याक लागून? कोणाची समजणी घेवन? Just as the Lord has forgiven you, so should you forgive. Hallelujah. Read, sister. दुसऱ्यांचेर गाराणें करूंक निमित आसल्यार Colossians 3:13. Same? Read. दुसऱ्यांचेर गाराणें करूंक निमित आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय. तुम्ही एकामेकाचे केस बेस धरून हालोवंक जाय. झगडी जातना तुम्ही पळोवंक ना उतर कितें म्हणटाना आमी कोत्ता कितें करणी. हा वा सिस्टर. प्रेज गॉड. दुसऱ्यांचें गाराणें करूंक निमित आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. एकामेकाक सोसूंक जाय. पोतेन वर्स फ्रॉम द बिगिनिंग 13th वर्स. दुसऱ्यांचेर गाराणें करूंक दुसऱ्याचें दुसऱ्यांचेर गाराणें करूंक म्हणजे कितें तें? दुसऱ्याचें गाराणें करून ओके निमित आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय. तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय. सोसणी काय केन्ना जाय पडटा? सगळें बरें चलता तेन्ना. सोसणी काय केन्ना जाय आमकां? जेन्ना सारकें ना त्या सुवातेचेर तुका सोसणी काय जाय. आनी ही सोसणी काय जावन आसा फळ पवित्र आत्म्याचें. हालेलुया. गलेशियन्स 5:22 आमकां म्हणटा ही सोसणी काय जावन आसा एक फळ पवित्र आत्म्याचें. आनी पवित्र आत्मा जावन आसा देवाचें देणें तुका आनी म्हाका जें सगल्यांक आमकां मेळ्ळां. पूण आमी तें देणें यू नो तें उतरां सगळें रिगोन रावन ती फळां उत्पन्न करपाक आमी तयार आसा काय? ओ सोसणी काय नाका आमकां. पूण एकामेका कडेन आमी झगडोन एकामेकाक मारून एकामेकाक उतरां दिवन आमी जिवीत जियेतात. हालेलुया. थँक्यू जीजस. समजणी येता पूण उतर आमकां जे भाशेन आमी जियेतात ते भाशेन आमकां कितेंच सांगना. पूण उतर आमकां जे संवसार सांगता पळय तेजे सारकें ऑपोजीट आमकां उतर सांगता. आयज निर्णय घेवंक जाय जावं निचोव करूंक जाय इचून काडूंक जाय तुवें आनी हांवें. हालेलुया. सो सोसणी काय घेवन एकामेकाचेर आमी कितें करूंक जाय? एकामेकाक बोगसोणें दिवंक जाय. आयज जरी तर आमी म्हणटा आनी आमी पळयता आमचे संबंद तुटलेले आहा आमकां एकामेकाक बोगसोणें दिवचें पडलें. जरी तर तुजेर पासून दुसऱ्यान वायट केलां म्हूण तूं तें घेवन रावला तुज्या संबंदाचेर तर इफेक्ट पडला तुका पयलें तें बोगसोणें दिवचें पडलें. कित्याक हांव सांगता म्हणून न्हय. यू हॅव टू फॉरगिव. कित्याक देवान तुका जेजू क्रिस्तान तुका बक्षिला. हालेलुया. तूं तें बेश्टेच करपाची गरज ना. तुका देवान बोगसोणें दिलां. हें देवान म्हाका दिलां म्हूण आतां देव म्हाका कसले खात्रेन म्हणटा यू फॉरगिव वन अनदर. तूं एकामेकाक बोगसोणें दी. तूं एकामेकाचो मोग कर. हें देव कित्याक तुका दिता हें सांगता करपाक? पयले स्वतेर हें आमचे वस्तूंक आमकां करपाक पॉसिबल ना. पूण हें देव कित्याक सांगता? कित्याक हांवें तुका केलां तें पयलें आनी तूं दुसऱ्यांक करपाक तुका हांवें सुपरनॅचरल पदवी दिल्या. सो तुज्या वस्तूंक तुका कितेंच करपाची गरज ना. समजता जायते फावटी आमी स्ट्रगल जाता आनी आमकां दिसता हें म्हजे कडेन जायना. कितलें हांवें ट्राय केलें, कितलें हांवें सोंसलें आनीक जायना. कित्याक तुका आनीक जायना? बिकॉज यू आर ट्रायंग टू डू इट वीथ युअर ओन एबिलिटी.
कितले पाटी म्हूण बोगसुपाचे 70 times 7. येस नो. पेद्रू येता न्हू व्हडलो प्रश्न घेवन जेजूक म्हणटा कितले पाटी म्हूण बोगसूचे 7 पावट 70 times 7. 70 पावटी 7. आमी कितले पाटी बोगसिलां काय 7 पावटी आसचे ना. आमी 1-2 पासून केले जाल्यार कितले म्हूण तुजे सदां तेच नाका आनीक जायना. चड जाले 2 फाटी 1.5 टायम आमकां चड जाले. आनी आमी दुसऱ्यांक सांगतना पासून म्हणटा तूं नोको सिस्टर कितले पाटी ताणें म्हाका हे भाशेन केलें कितले म्हूण बोगसुपाचे. हा कितले म्हूण बोगसोणे दिवपाचे. आख्खी वर्सां जिवीत गेले 25 वर्सां हांव ह्या म्हाज्या घरकाराक बोगशीत पूण तो केन्ना सुदरत ना. हालेलुया. थँक यू जीजस. तेजी सुदरवणी म्हाका कित्याक दिसती पडना कित्याक तूं तें सारकें दुर्बिनलान तेजी सुदरवणी पळयता आहा पूण तूं जेजूचेर नदर मारना. वय ना आमी रावता तो केन्ना म्हूण बदलतलो काय सारको. ते कितें म्हणटा तें दुर्बीनूच न्हय सारकें पयशिल्लें दाखयता. आमी सारकें पळयता वो केन्ना एवरी मूव त्या मनशाचो आमी चॅक करूंक रावता. तो मनीस केन्ना बदलतलो आनी केन्ना म्हाका समाधान मेवतलें. तुका समाधान मेवता कित्याक तुका जेजू समाधान दिता म्हणून तुजो घोव सुदारतलो आनी तुका समाधान मेवतलें म्हणून तूं रावशी. शासनाच्या शासनाक तुका केन्नाच समाधान मेवचें ना. वय ना. हालेलुया. थँक यू जीजस. आमकां देव आरसो दाखयता. कितें दाखयता आरसो. आतां तुमचें कितें पावडर मातसो चड जाला जाल्यार त्या आरशान पळयात आनी उणो करात. तुमचें कितें काय तें हांगाच्या हांगा भायर सरलां पुसात आनी साफ करात. कित्याक देव आमकां आरसो दाखयता. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. जे भाशेन एक हिरो पळयला तुमी हिरो डायमंड. डायमंड येतानाच मेवतानाच सारको शेपीन बरो मेवता. जे आमी पळयता वाव ब्युटिफूल बरो आहा न्हू शेपीन ना ताका घासला आनी केला तेजेर जायते पॉलिशींग जालां. सो आमचें पॉलिशींग जावंक जाय ह्या उतरा प्रमाणे तेन्ना आमी त्या हिऱ्या भाशेन जातात. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आमकां सगल्यांक जाय हिऱ्या भाशेन जावपाक. वय ना की सगल्यांनी म्हणूंक जाय काय बरो मनीस वो काय बरो उलयता काय बरो चलता काय बरो शिकयता पूण हें बेश्टेन जायना. ताका तयारी आहा. सो जायतें घासप जातलें तेन्ना आमी त्या शेपीन पावतलीं जावं त्या त्या सिट्युएशनान जावं त्या स्टेजीर पावतलीं आमी. हालेलुया. जेन्ना आमी शायन जातलीं. पूण तें शायन जावपाक उतरांतल्यान आमचें घासप पयलें जावंक जाय. उतर जावन हा एक आमकां निवळ जावपाक एक हातयार. हालेलुया. समजणी येता. ना आसोंक आमकां येता आनी आसोंकूच जाय. कित्याक आमकां सो आसता कित्याक आमी कित्याक आमकें उक्तें जाता आमचें कितें तरी भितरल्यान. येसो नो. सो आमकां दिसता ओ आय वॉज हियर हांव ह्या सुवातीचेर आहलें पळय आनी आयज तें उतर म्हाका जागयता हालयता उठ उठ पळय हें उतर कितें सांगता आनी आमी कशीं चलतालीं कशी आमची चाल आहली. हालेलुया. आमकां तर बदलावणी जाय उतरांतल्यान पयलीं म्हजी जावंक जाय. म्हज्या घरकाराची न्हय म्हज्या घरकान्नीची न्हय म्हज्या घरान आहा तेंची न्हय. पयलीं बदलावणी जावंक जाय म्हजी. खंयसरूच असो पॉयंट जावंक जायना आय एम ट्रायींग सो मच बट शी इज नॉट चेंजींग ही इज नॉट चेंजींग. नो वी नीड टू चेंज फर्स्ट. आमची बदलावणी जावंक जाय. आमच्या भितर चेंजीस येवंक जाय. केन्ना येतले हे उतर जेन्ना आमी भितर घालीत रावतलीं पळय तेन्ना. ह्या उतराक जेन्ना आमी अधिकार दितलीं आमच्या भितर बदलावणी करपाक विदावट पुटींग माय इंटेलिजन्स ओवर देर. कित्याक आमच्या इंटेलिजन्साचे देवा मुखार कितें म्हणटा पिशेपण. वय ना. 1 Corinthians chapter 2, 3 आमकां सांगता आमची हुशारकाय आमची जाणवाय देवाच्या मुखार एक पिशेपण कांयच उपेग ना.
पूण जोरी तर आमी तेजे हुशारकायेक तेजे जाणवायेक आमी रावता, आमी संवसारान हुशारकाय आसलेल्याक देवाचे नदरे मुखार आमचे पिशेपण देव शाणेपणान बदलता. हालेलुया. पूण आमी ल्हानविकायेन खालतीकायेन ह्या उतराक समर्पण करपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आतां खालतीकाय घेतलें जाल्यार कितें दिवचें पडलें? पयलीं आमचेर चुकलेल्यांक बोगसोणें. आमी कोणाचेर चुकलेल्यांक आमी वचोन बोगसोणें मागता. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो हांगासर कितें म्हणटा? बेरिंग ग्रेशियसली विथ वन अनदर अँड विलिंगली फॉरगिविंग ईच अदर इफ वन हॅज अ कॉज फॉर कंप्लेन अगेन्स्ट अनदर जस्ट एज द लॉर्ड हॅज फॉरगिवन यू सो शूड यू फॉरगिव. कॅन यू रीड इन कोंकणी? दुसऱ्याचेर गाराणें करूंक निमित्त असल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय. निमित्त दुसऱ्यांचेर गाराणें करूंक आसल्यार दुसऱ्याचेर आमी गुणगुणपाक इन अ वे येसो नो दुसऱ्याचेर आमी गुणगुणपाक निमित्त पासून तर आसलें जाल्यार तुमी कितें करचें? एकामेकाक बोगसूंक जाय. आसा तुमी तयार? कोण हा? सोगली ना. थोडी म्हणटा लेट मी थिंक मोर ऑन दीस. सगळ्यांचे हात वयर ना. थोडी म्हणटा राव म्हाका आनीक शिकोंक जाय, म्हाका आनीक कॉन्फिडन्स जाय. हेज्या वयर आनी कितें कॉन्फिडन्स जाय? हेज्या उतरा वयर आनी कितें कॉन्फिडन्स आमकां जाय? देव म्हणटा तूं पातकान आसतना पर्यान हांव तुज्या पासत खुर्सार गेला. ते कांट्याचो मुकूट हांवें म्हज्या माथ्यार घेतलो तुका सोडोवपाक. हात म्हजे पिजले, कूड म्हजी पिजली, पांय म्हजे खिळायले, हात म्हजे खिळायले, कूस म्हजी पिजून काडली. आपूण सगळें करूंक तयार जालो तूं पातकान आसतनाच. आनी आमकां आनीक टायम जाय चिंतूंक, बोगसोणें दिवंक. तेणें तर आमकां बोगशिल्या. आमी कितलीं तयार आसची दुसऱ्यांक बोगसूंक. पूण हें केन्ना जातलें? जेन्ना तेजें बोगसोणें म्हाका अणभवलें, म्हाका समजोणी आयली, पळयत वतना म्हाका ती खात्री दिली, देन ओन्ली पॉसिबल टू फॉरगिव अदर्स. हालेलुया. वाच सिस्टर. सोमयान तुमकां बोगशिल्ल्यान. कोणें बोगशिल्या? सोमिया. कोण तो सोमी? सोमियान आमकां कितें केल्या? बोगशिल्या. तुमी स्वत मानता बोगशिला म्हूण? ना जाल्यार पळय थिंगा सांगता उतर. हांव सांगता म्हणून न्हय. सोमयान आमकां बोगशिल्या जाल्यार आमचेर चुकलेल्याक आमी कितलें बोगसूंक फावो. हालेलुया. वाच सिस्टर. तशेंच तुमी एकामेकाक बोगसात. तशेंच तुमी एकामेकाक बोगसात. ओ हिंचून काडा आनी बोगसा. एकामेकाक तुमी बोगसा. तो कोणूय तो जावं न्ही. कितलेंय त्या मनशान वायट करूं न्ही, बी रेडी ऑलवेज टू लेट गो, टू फॉरगिव आनी सोडून दिवपाक. उदार मनान, उदार काळजान. पूण हें केन्ना जातलें? जेन्ना तुजें काळीज म्हणया ही आतां एक बॉटल आहा. ओके. आतां ह्या बॉटलान कितें आहा? हे बाटलेन कितें आहा? उदक आहा. ओके. हे उदकाच्या जाग्यार दवर आतां हें दूख आहा तुका. हें उदक न्हय. हें कितें? तुजे हर्ट्स, कोडूसाण, राग, हे सगळें. हे उदक ना, हें उदक ना भितर, पूण कोडूसाण आहा, राग आहा, खुन्नाटकाय आहा आनी कोणें कितें केलां तें सगळें तुवें भरून दवरलां. ओके. आनी हेज्या भितर तूं आनीक दुसरें कांयच घालिना, तेंच भरून आहा. आनी तुका अशें दिसता की बोगसोणें दिवंक जाय. तुका दिवंक जातलें. हितून तूं कांयच भरिना. हें तुजें काळीज, हें तुजें अंतस्कोण, हें तुजें काळीज. ओके. आनी हितून आतां सगळें कितें बोल्लां? दूख, राग, द्वेस, कोडूसाण, बिटरनस, कोडूसाण बोल्ला सगळें. कोणें तुका दुखयलां तें सगळें हे बॉटलीन बोल्लां. आनी हितून तूं दुसरें कांयच घालिना. कितें आसतलें भितर? कोणूय येतलो आनी मातसो अशें करून तुका उतरांनी हो दामतलो उतरांनी. तुजें कितें भायर सरतलें? कोडूसाण, राग, उतरां. कसलीं? मोगाची? देवाची? ना. आतां तूं कितें करता? तुका आतां जाय, यू हॅव अ डिझायर. तुका आवडो आहा बोगसोण्याचें जिवीत करपाक, जावं दुसऱ्याक बोगसुपाक. तुज्या मनान तुका दिसता बोगसोणें दिवंक जाय, पूण बोगसोणें दिवंक जाय पूण तूं कांयच तयारी करिना. आतां कोणी दामता कितें येतलें? तेंच येतलें. करेक्ट न्हू? आतां तूं कितलेंय प्रेस कर, कितलेंय कितें कर, कितें येतलें? कितें भितर आहा पळय तेंच भायर येतलें. पूण आतां तूं कितें करता? म्हाका बोगसोणें दिवंक जाय. पूण देवान म्हणलां कितें? तुवें आपणें तुका बोगशिलां न्हू, तशेंच तूं आतां दुसऱ्यांक बोगशी. आतां तूं भितर कितें बरोवंक कमेस करता? देवाचें उतर. तूं जितलें देवाचें उतर तुज्या भितर भरतलें, हें सगळें आहा तें
भायर वयतलें आनी ही बॉटल बोत्तेली म्हणजे तुजें काळीज भरतलें कित्यान देवाच्या उतरान. आनी आतां तुका येवन कोणी त्रास दिता, आतां तुका कोणी कितें कोश्ट दिता, आतां तो मनीस तुज्या दोळ्या मुखार येता आनी आतां तुका कोणी प्रेस करता, कितेंय करता, तुज्या भितरल्यान कितें भायर येतलें उतर. आनी उतरान कितें आहा मोग. मोग आसता थंय बोगसणें आहा, बोगसणें आहा थंय कितें आहा मोग आहा, मोग आहा थिंगा बोगसणें आहा. आनी मागीर तुमी जे संबंद तुटलेले आहा हे संबंद परते देव आपल्या उतरांतल्यान, देव आपल्या मोगांतल्यान परतून हे संबंद बांदून हाडटा, एकठांय करून हाडटा. हालेलुया. जाल्यार हें आतां बोगसणें दिवपाक तुका आनी म्हाका आगोड जातलें इफ आय फील माय हार्ट, माय विदीन वीथ द वर्ड ऑफ गॉड. आतां तर म्हजें कूड, म्हजें मन, म्हजें काळीज हांव तो देवाच्या उतरान दीस आनी रात भरीत आहा. आतां म्हाका दुसऱ्याक बोगसण दिवपाक कोडू जातलें? कित्याक तुवें आतां कितें बोल्लां भितर? व्हेरी इजी. हे बॉटल न्हू व्हेरी सिंपल टू अंडरस्टँड. ह्या बॉटलीचें एग्जाम्पल तूं कितें भितर घालताय तेंच तितूंतल्यान भायर येतलें. आउट ऑफ द अबांडन्स ऑफ युअर हार्ट युअर माउथ वील स्पीक. हालेलुया. तुज्या काळजाच्या खोलायेक सान तूं पळय कितें भितर घालता तेंच भायर येतलें. येस ओ नो? सो आमचें धरलेलें आहा आमी ह्या बॉटलीन कितें भरता, आय मीन आमच्या काळजान कितें भरता. हालेलुया. कित्याक आमचे जिविताचो दर एक प्रश्न सुरू जाता आमच्या काळजांतल्यान. एवरी इश्यू ऑफ युअर लायफ स्टार्ट्स फ्रॉम युअर हार्ट. तुज्या काळजान तूं कितें भरून दवरताय. आतां आमी म्हणटा कितें काळजान सान मोग करता. एट द सेम टायम रागाचो मनीस कितें म्हणटलो काळजान सान राग आहा. काळजान सान म्हाका सारको तिडोक येता तेजी, वय ना. सो ह्या काळजान बरें आसूंक जाता, वायटूय आसूंक जाता. डिपेंड तूं कितें भितर घेताय. सो जायते फावटी आमी म्हणटा कितें म्हजो पार्टनर म्हज्या बारी बरो बिहेव करीत जाल्यार म्हज्यान मोग करपाक सोंपें, वय ना. पूण तो तर म्हाका पिडापीड दिता, त्रास दिता, हांव कसो म्हूण मोग करूं? इट्स नॉट अबाउट युअर पार्टनर, इट्स अबाउट यू. बिकॉज वॉट एवर यू हॅव इनसायड ओनली दॅट इज कमिंग आउट. If you realize and if you understand that God has forgiven you from all of your sins and all of your transgression, your iniquities, तुझ्या पातकांतल्यान, तुझ्या सगळ्या वायटांतल्यान तर तुका देवान बक्षिला, तुज्या भितर कितें फावो जालां तुका बोगसणें, वय ना. आतां तुजेर कोणें दुसऱ्यान वायट केलें, यू आर रेडी टू फॉरगिव दॅट पर्सन. अंडरस्टँडिंग? सो आतां तुज्या जिवितान यू नोट डावन द स्क्रिप्चर. वो स्क्रिप्चर तुम्ही नोट डावन करून दवरात, तुमच्या बायबलाचेर मार्क करात, बरोवन दवरात. दीस वील हेल्प यू. तुमकां जायना बोगोर बोगोर कन्फेस करात. आस्क द हेल्प ऑफ द लॉर्ड. मे बी इन समवेर कोलोस्काराची चीट 3:13 वर्ड. Colossians chapter 3 verse 13. हांगा आमकां कितें म्हणटा? व्हेरी सिंपल सादेपणी देवान म्हणलां बेरिंग ग्रेशियसली वीथ वन अनदर. हें आतां कितें सांगलां पळय देवान तें आमकां करपाक मातशें वाचतात आगोड लागतलें. बट वेन यू कम डावन एंड सी द लास्ट लायन, जस्ट लायक गॉड हॅज फॉरगिवन यू. सो इट गिव्स यू गॅरंटी दॅट गॉड हॅज फॉरगिवन यू. देवान तुका बोगसणें दिलां, आपल्या पुताच्या रोगतांतल्यान तुका सगळ्या वायटांतल्यान सोडयलां आनी तुका बोगसणें दिलां. एक टायम आहलोलो. कॅन यू गो टू Hebrews 8? And go to the last verse. Okay. Previous verse. 10th, 11th verse. Wait. Can you go KJV, please? Uh, 12th. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their iniquities I will remember sometimes. I will remember sometimes according to their action. आपण उगडासाक दवरतलो म्हणटा तेंची वायट. ओके, गो NLT. And I will forgive their wickedness and I will sometimes remember their sins according to their action. Never? आमची पातकां विसरलो, आमचे वायट विसरलो, आमच्यो करुण्यो वायट करुण्यो विसरलो, वय ना. देव स्वर्गींचो बाप तर आमी वायट केलेले तर आनीक उगडासाक दवरिना. आमचेर चुकलेल्याचे वायट आमी दिसांतल्यान कितले फाटी कोतां घेवन बसता? दिसूय भर. हॉनेस्ट आन्सर, दिसूय भर. सकाळी घडे उठोन तर कोणें म्हाका कितें केलां आख्खो दीस तें वायट हांव चिंत्तां.
चिंतून 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 आतां हांव चिंत्तां कशें फारीक दिवया, कशें रिटर्न दिवया, हाव टू रिटर्न दीस नाव, हाव टू पे बॅक, हाव टू शो. जायना. आतां सकाळन गोरे कोणें म्हाका कितें केलां दर, तुमच्या घरांनीच दवरया, इन युअर ओन हावस वील टेक द एग्जाम्पल. हे सोनू भायर सोडात, आमच्या घरांतूच जायना प्रॉब्लमा सुरवात पयलीं. स्टार्ट्स फ्रॉम वेर, इन आवर ओन हावस. आमच्या घरांतूच स्टार्ट जाता, आमच्या ओन लोकांक कडेन आमचें स्टार्ट जाता. ये सोनू भायर वयता तेन्ना मागीर डिफरंट. पूण जेन्ना आमकां सकाळीं घोडे कोणें आमी म्हणटा न्हू शेपडेर पांय दवरलो, आमी आतां रावता, केन्ना आमकां चान्स पडटलो तेंचे शेपडेर पांय दवरूंक. ये सोनू आमी रावता, वेन टू गिव रिटर्न, वेन टू टेक रिवेंज. कित्याक तेंकांय कळोंक जाय न्हू कितें जाता तें मागीर. तुका आनी म्हाका दिला तो जॉब तांकां शिकोवपाक. खंय तरी बायबलाचेर आमकां मेवता दुसऱ्यांक बूत शिकोवंक आमकां तयार केल्या म्हूण. आमकां दिलां तें काम देवान कितें म्हणलां, जे भाशेन हांवें तुका बोगशिलां एकामेकाक तुमी बोगशियात. हालेलुया. सो आमी दुसऱ्यांक बोगसुपाक देवान आमकां सांगोंक ना तुमी पयलीं बोगशिया आनी मागीर. देवान पयलें तें सांगलेलें, पूण आतां आमी खंयच्या हेजेर आहा, वी आर इन द न्यू कवनंट. जेन्ना जेजू मोहिमेंत आयल्या उपरांतली खबर आहा. रोमन्स 5:8 आमकां म्हणटा आमी पातकान आसतनाच देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें आमचे पासो दिलो आनी तातूंतल्यान ताणें आपलो व्हरतो मोग तुका आनी म्हाका दाखयलो. हालेलुया. समजता तुमी, इतलो मोग दाखयलो की म्हाजी पातकां म्हणटा तो म्हाज्यो वायट करणो, विकेडनेस आय वील नेवर अगेन रिमेंबर. हालेलुया. सो मोज्यो कोरण्यो तर तो उगडासाक दवरिना, मोजेर चुकलेल्याच्यो कोरण्यो आमी कितल्यो उगडास दवरून आहा. एकान एक मीठ लावन, बटर लावन, मसाला लावन, सगलें मॅरिनेशन करून एका तेका सांगून आमी सारकें तेजें व्हडलें फेस्त मनयतात. मनयना, व्हडली फेस्तां मनयतात आमी, सारकें मॅरिनेशनां करून, सारकें ग्रील करून सांगतात. बट डू वी हॅव दॅट गट्स नाव टू रिमेंबर वॉट पीपल हॅज डन टू अस रॉंग? नो मोर. गॉड हॅज डन दॅट फॉर यू अँड मी. इन द बिगिनिंग रोमन्स 3:10-11-12 आमी वाचला. नो कोणूच नितीवोन नाहलेलो, कोणूच बरो नाहलेलो. टायटसान पासून आमी पयला त्या चॅप्टरान की आमी कशी आहलेली, आमी फोटोलेली आहलेली, आमी वायट करणो करताली, देवाच्या उतराक पाळो दिन आहलेल्या भशेन आमी आहलेली. वय ना, इतली वायट कोरणेन आमी जियेताली. कित्याक? त्या एका मनशाच्या पातकाक लागून आमी त्या वायट सोयंबाची आहलोली. आमी एकामेकाचो द्वेष करी, वी वर हेटिंग इच अदर. येस ओ नो? आमी एकामेकाक हेट करी म्हणटा पुस्तक आमकां उतर सांगता. पूण आयज तें सगलें वायट आमचें विकेडनेस जें आहलेलें, अस्कोतकाय जी आहलेली, वायट कोरणी आहलेली, पातोक जें आहलेलें, आमच्यो चुकी ज्यो आहलेल्यो, आयज देव म्हणटा आय रिमेंबर देयर सिन्स नो मोर. देन वाय यू एंड आय आर रिमेंबरींग वॉट पीपल हॅव डन फॉर अस अगेन एंड अगेन. कॅसेट कशी जोरयत रावता. कॅसेट पासून केन्ना जोरून पिड्यार जाता, पूण आमच्यो कॅसेटी केन्ना पिड्यार जायना. कितलीं वर्सां, 20 वर्सांच्यो फ्रेश कॅसेटी आसतात आमच्यो. आदल्यो त्यो कॅसेटी येताल्यो रिलाच्यो जाणा, ते बगोर आमकां खंयचे आतां मुवीचे सॉंग्स येताले. वय कितें रिबन्स येता शेतांनी बी लायताली पळय आमी मागीर ते पारयांक धांवणापाक. हे सो शायन जाताल्यो ती रिलां आमी उजार करी पळय आनी मुवीची कातारां येतालीं. सो आतां 100 कातारां आहा जाल्यार एक खंयचें आमचें फेवरेट. मागीर आमी कितें करी, रिवायंड प्ले. कातार सोंपले, रिवायंड देन प्ले, रिवायंड प्ले. ते रिवायंड प्ले जावन थिंगा झोरे पडटाले. वय ना, ते कॅसेटींग पासून रिवायंड करून झोरे पडटा. पूण आमी जे दुसऱ्याचे वायट एकामेकाक सांगतना आमचे कॅसेटींग झोरे पडना. आतां जोरे पडपाचें सोड, ते कॅसेटी काडून खोल दर्यान आमी मारूंक जाय. नाका त्यो आमकां. इफ गॉड डज नॉट रिमेंबर आमच्यो कॅसेटी, जाल्यार आमी दुसऱ्यांच्यो कॅसेटी कित्याक प्ले करता बगोर. जरी तर आमी कॅसेटी प्ले करीत रावली, सोंबून पोत्ते घडोवन येतले काय आनीक वस जातले. सो आमकां ते वस जाय काय घडोवन येयलेले जाय. कितें कारण आमकां आयज आमी देवाच्या उतरान सगळीं एकठांय जालें. कित्याक जे तुटलेले आहा, जे बिगडलेले आहा, ते परते जाग्यार हाडपाक आयज आमी देवा कडेन आयल्यान. देवा मुखार आमी एक खालतिकायेन एकठांय जाल्या. तेची कृपा आमी स्विकार करपाक, ताजो मोग आमी स्विकार करपाक. पूण आमकां तो सिस्टम दिता, आमकां तो इन्स्ट्रक्शनां दिता, सुचोवण्यो दिता कितें करचें तें. आनी तो म्हणटा हांव तुमचें वायट कोरण्यो आनीक म्हज्या उगडासाक दवरिना, तशीच तुमी तुमचेर वायट केलेल्याच्यो कोरण्यो तुमी उगडासाक दवरिनाका.
आनी जेन्ना हें घडोवन येतलें आनी हो निचो आमी घेतली जे तुटलेले आहा ते सोंबोन सोगले आमचे घडोवन येतले. हालेलुया. थँक्यू जीसस. समजतात? प्रेज गॉड. समजून येता जायते आरशे आमकां चकाचका जाले आमचेर. येसो न्हू? तें आतां चकचक जालां तें उजार करया आनी ताका पाळो दिवया त्या उतराक. आनी तें पळय कितें देवान आमकां दाखोवन दिना तें सगलें फाटीं दवरून त्यो कॅसेटी काडून दोरयान घालून आयज उतराक आमी घोट दोरया. वील होल्ड ऑन टू द वर्ड ऑफ गॉड. ह्या उतराक आमी जे भशेन झाडाचे तेंगशेक आमी उडकी मारून खांद्यांक गोट दवरिना आसली धाकटीं आसतना. तुमी चोडल्या पेरीर बिरीर ल्हान आसतना ह्या खांद्याक त्या खांद्याक उडक्यो मान सगळे स्टंट केल्या तुमी. आतांचे भुरगे हांव पळयना बट वेन इन आर चायल्डहूड वी डीड ऑल दॅट. आमच्या भुरगेपणान आमी तें सगळें केलां पेरीच्या मुनान आनी खंयचे बोरी कोडे खंयचे आनी कितें आंब्याचेर तेंगशांचेर ह्या खांद्यार सावन थिंगा उडकी मारप वय ना. जे भशेन आमी पडो ना जावपाक तेंगशे खांद्याक गोट दवरी नासलेलीं खाला पडोंक जायना म्हूण केन्ना आमी ते भशेन सैतानाच्या फासाक सापडो ना जावपाक हे जे उतराचे खांदे आहा ताका गोट दवरया. प्रेज गॉड. हालेलुया. हां. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक यू होली स्पिरीट फॉर युअर गायडन्स एंड फॉर युअर टिचींग. ओके. तुमकां कितें उलोवंक जाय जावं कितें विचारपाक जाय कितें सांगपाक जाय कितें शेअर करपाक जाय यू ऑल कॅन. कितें उलोवंक जाय कितें विचारूंक जाय कितें शेअर करूंक जाय तुमकां कितें कितें तुमचें लायक युअर एक्सपिरियन्स तुमकां कितें सांगोंक जाय कितें तुमकां अणभव जालो कशे भशेन तुमकां उतराची समजणी आयली बसलां ती सगळ्यानूच तुमी करूंक जाता. यू डोंट हॅव टू गेट अप एंड कम हियर फ्रॉम वेर एवर यू आर सिटींग. लजतात तुमी. देव आमकां लजोंक ना त्या खुर्सार तुमी लजता देवाची गोवाय जावपाक. हालेलुया. थँक्यू जीसस. असा कोण सांगता? दिसता म्हाका वय कशें. हय. गिव अ मायक नो प्लीज. नाका तीच बस. ना मागीर तें आयकोंक येवचें ना न्हू. तूं तीच बस. नो गिव. ह्या वदान आयको येना म्हणटा. प्रेज गॉड. सांग सिस्टर उलय. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सिस्टर म्हाका एक क्वेश्चन विचारूंक जाय. जेन्ना आतां फॉर्गिवनेस सांगलें जेन्ना जो दुसरो मनीस आमकां वायट करता आं आनी असल्या वेळार जायते फावटी आमच्या काळजान तेंचो असो राग आसता. हय. आमी बोगसूंक तयार आसना. आतां हे फॉर्गिवनेस येयले जशें जेजून आमकां बोगशिलां जाल्यार आमी तांकां आतां बोगसणें म्हणल्यार आतां ते समज एक मनशान आमकां वायट केलां जाल्यार आमी तेंगेर वचोन बोगसणें दिवपाचें. वचोन दिवपाचें म्हणटा तूं. काय देवाच्या उतरांतल्यान. ओके. सो तुजें आनी त्या मनशाचें उलोवप आहा? ना. एक एग्जाम्पल. ओके. इट डिपेंड ऑन द सिट्युएशन. इफ यू आर स्टील पळय केन्नाय कितें आसता आमी मनान राग घेवन आहा पूण तोंडार आमी त्या मनशा कडेन उलयता. ओके. बट इनसायड देर इज एन अनफॉरगिवनेस ऑर मे बी सम पेन इज देट टुवर्ड्स दॅट पर्सन. तूं भायल्यान बरे भशेन उलयता. सिट्युएशन डिपेंड. सपोज आतां तुजें आनी तेचें फिजिकली वर्बली उलोवप जालां आनी एकामेक दोगांचें केस्तांव जालां आनी दॅट पर्सन इज व्हेरी मच अरावंड यू कॅन गो टू दॅट पर्सन उलोवंक शकता. पूण तुमचें खरेंच व्हडलो प्रॉब्लम जाल्यार डिपेंड ऑन द सिट्युएशन कशे भशेन तें एंड जाला तुमचो मॅटर. कशे भशेन स्टार्ट जाला कशे भशेन एंड जाला. जरी तो मनीस तुज्याकीन पयस आहा कितें आहा उलोवप जायना तुका तो दिसती पडना देन थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड you can confess the word and you can forgive that person. पूण तुका उलोवंक मेवता you can go and talk to that person. पूण तुका दिसता somewhere but this is totally the guidance of the Holy Spirit. This would be the conviction of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याचें तुका conviction आसतलें at that right moment what you have to do. अंडरस्टँडिंग. कित्याक फॉरगिवनेस पासून तो दिता तो गट्स आनी तो कॉन्फिडन्स पासून पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां. समजता? जायते पाटी आमकां अंडरस्टँडिंग मेवतलें दॅट वी नीड टू गिव फॉरगिवनेस बट एट द सेम टायम टू पुट इट इन टू एक्शन मे बी यू आर नॉट रेडी. अंडरस्टँडिंग. इन दॅट केस तुका उतराचो संबोन जावं उतरा सोवें तुजें आनीक इन्वॉल्वमेंट जावं स्पेंडींग टायम विथ द वर्ड ऑफ गॉड सो दॅट यू ग्रो अप इन टू गेट टू द लेवल ऑफ दॅट कॉन्फिडन्स that boldness that will come only by the power of the Holy Spirit where he will lead you in next what to do. There are times people have really gone to the person and asked the forgiveness and it is done. There are times where the Lord will tell you you don't have to go to that person right now
But from your heart, you forgive and you let go of that problem. Somewhere in coming days, that person might come to you. वन ऑफ द एग्जाम्पल, एक उदाहरण हांव तुका म्हजें दिवंक शकता. देर वॉज अ पर्सन, एक मनीस आहलेलो म्हज्या जिवितान, आनी तेजें आनी म्हजें मातशें प्रॉब्लम जालेलें. आनी त्या टायमार सिट्युएशन अहें नाहलें की आय शूड गो टू दॅट पर्सन एंड आस्क फॉर द फॉरगिवनेस, कित्याक कन्विक्शन तो नाहलो. ओके, बट इन दॅट केस म्हज्या मनान हांवें खालतिकायेन देवाक फावंडेशन दवरून, देवाक म्हज्या नोदरे मुखार दवरून पळयत आत्म्याच्या आदारान I went on my knees, the place where I am. That person was not there. तो मनीस नाहलो. हांव म्हज्या दिमेर गेलें, हांवें म्हजे हात उबारले देवाक आनी हांवें म्हणलें आतांच्या आतां हांव बोगसोणें दितां तुका म्हज्या मुखार दवरून जेजू, आनी त्या मनशाक हांव बक्षितां. आनी हांव त्या मनशा कडेन उलोवंक वचोंक ना. पण आफ्टर फ्यू डेज उलोवंक म्हजे कडेन दॅट पर्सन केम एंड स्पोक टू मी, and things went so smooth that I do not have to ask that person that I have forgiven you or accept my forgiveness. In that case, okay? म्हज्या सिट्युएशनान हे भशेन जालें. मनीस म्हज्या फुड्यान येवन उलोवप केलें, जें उलोवप नाहलें, उलोवप केलें, आनी उलोवप अशें जालें की आमच्यांनी कितेंच जावंक नाहलें, की म्हाका आनी फॉरगिवनेस तोंडाच्या तोंडार मागपाची पासून गरज नाहली. सो इट डिपेंड्स हाव द होली स्पिरीट वील गायड यू. इट्स सिट्युएशन टू सिट्युएशन. समजलें? थँक यू जीसस. हालेलुया. बिकॉज हो क्वेश्चन कित्याक जायते फावटी आमी कितें करता आनी देर प्रॉब्लम्सूय जाला केन्ना केन्ना. कशें आमकां उतर मेवलें, एक फावटी आमी रेतिराक गेलेली आनी ती एका ब्रदरान सांगलें कितें म्हूण आमी बोगसोणें दिवंक जाय. आनी एक मनशाचें कोणा लागीं प्रॉब्लम जालेलें खूंय घरा कडेन, आनी दे हॅड कम फॉर द रिट्रीट समवेर एल्स. सो त्या मनशान कितें केलें, फोन काडलो आनी फोन मारलो आनी सांगलें जेजूच्या नांवान तुका हांव बक्षितां. दॅट पर्सन से तूं घरा यो, तुका कितें तें हांव दाखयतां. समजता? सो हे भाशेचें जावंक जायना दॅट वी डू स्टफ विथ आवर ओन एबिलिटी. नो, द supernatural strength God has provided us by the power of the Holy Spirit, and He is the one will guide you from step to step. समजता? हालेलुया. थँक यू जीसस. सो जायते फावटी आमी सुपर एक्सायटेड जाता आनी फोन मारता जेजूच्या नांवान बक्षिता, जेजूच्या नांवान तूं घरा यो. वील सी दॅट आफ्टरवर्ड्स. हालेलुया. थँक यू जीसस. समजलें? बट गूड दॅट यू ब्रॉट दॅट क्वेश्चन. जायत्या जाणांक हो प्रश्न आसतलो, पूण कोणें करेज करूंक ना विचारूंक. आहलो कोणाक हो क्वेश्चन? सगळें आहलो हय पळय. सिस्टर, थँक यू सो मच, एंड थँक यू जीसस टू मेक यू बोल्ड एंड टू आस्क दॅट क्वेश्चन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. देव येयला आमच्या जिवितान दर एका प्रश्नाचो सुटावो करूंक, आनी ताणें केला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. बट देव म्हणटा सगळे तुज्या परिस्थितीन यू पुट मी फर्स्ट, बिकॉज द बॅटल इज मायन. म्हणटा तो म्हजें न्हय, तेजें. नाल्यार म्हाका हाडून दिसता तुमचें बॅटल. म्हाका नाका तुमचें झूज, तेका दियात. तेणें म्हणलां बॅटल आपणाचें, म्हणजे बॅटल इज मायन, म्हणजे म्हाजें न्हय तेजें. सो तुजें झूज तुमी तेका दियात, आनी तुमी स्टँड स्टील. कितें म्हणटा तें? स्टँड स्टील. शांत रावात, शांत रावात. तुमी शांत. एक्झॉडस 14:14 सेज दॅट द बॅटल इज लॉर्ड्स, द बॅटल इज गॉड. यू स्टँड स्टील. शांतेन राव, शांत राव. देव तुजें झूज झुजता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. ओके, सगळीं दोळे बंद करुया. स्वर्गींच्या बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. ह्याचे शिकवणेन तुवें जायते आमचे दोळे उक्ते केल्या, आमच्या मनाचे दोळे तुवें उक्ते केल्या जेजू. म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आर्गां दिता. तूं जावन आसाय दर एका प्रश्नाचो आन्सर आमकां, जबाब आमकां. आयज आमी जायते प्रश्न घेवन हांगासर एकठांय आसलोलीं, आनी दर एका प्रश्नाचे तुवें आमकां जबाब दिला, आनी हेजे फुडें तूं सदांच दिताय म्हूण आमकां खात्री आसा जेजू. तूं जालोय तो उजवाड आमच्या जिविताचो. तूं जालोय तारोक आमचो दुनिया. हे सगळे तुज्या वर्त्या देण्या पासत तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. आयज जे भाशेन तुवें आमकां सादेपणी, साद्या उतरांनी तुवें आयज आमकां ही शिकवण फावो केली म्हूण तुका हांव आर्गां दिता बापा. तुका हांव दिनवासता. आनी जे भाशेन तुज्या आदारान, तुजे शोक्तेन, तुजे पोतवेन आयज आमी हो रेतीर सुरू केला, हो रेतीर तुवें घडोवन हाडलाय. ही सोबा ह्या लोकांक, ह्या तुज्या भुरग्यांक आयज हांगासर तुवें एकठांय केल्या. तुजी भुरगीं आमी, तुवें आमकां साल्वार केलोली. एका टायमाक आमी चुकलोलीं, एका वेळाक आमी वायट जिवीत जियेतालीं, पूण तूं आयलाय जसो सांडलेल्यांक सोदूंक आमी आहलीं ती सांडलेली शेळी. ज्या शेळयेक सोदूंक तूं आयलोय जेजू. तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता.
कितली तुका दिनवासनी आमी दिता तितली तुका पावो न्हय जेजू. इतली आमी तुका दिनवासनी दिवंक फावो तुज्या सगल्या बरेपणा पासत. दिनवासता तुका जेजू तूं विस्वाशी म्हूण तुज्या एका एका उतराक तुजेर आमी सगल्या आमच्या परिस्थितीन आमी तुजेर पातयेता येता आनी तूं आमकां केन्नाच निराशी करिनाय जेजू म्हूण तुका आमी आर्गां दिता आनी वाखाणी दिता. आयज आमच्या जिविताची चाल ही सुरू जाल्या आनी हातून तूं आमच्या सांगाता आसाय आनी तुजी ही बासावणी जी आमी सदांच उचारता की तूं म्हणटाय तूं आमकां सोडचो ना आनी सांडचो ना म्हूण. ही बासावणी आमी सदांच आमच्या जिवितान जिवी दवरूंक तुज्या पवित्र आत्मो तुवें आमकां फावो केलाय म्हूण तुका आमी दिनवासता बाबा. केन्नाच आमचो विसर पडो ना जायसो कोर ह्या बासावणेचेर तूं म्हणटाय की तूं आमकां सोडचो ना आनी सांडचो ना म्हूण. थँक्यू होली स्पिरीट फॉर दीस वर्ड, for this understanding, for this wisdom which you gave us, Lord. Lord, thank you for taking complete control of every move, of every word, of every teaching. Thank you, Lord, for filling us with your love, with your strength, with your ability. Thank you, Jesus. हे मागणे करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नावे. आमेन. हालेलुया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah.